वेदी सभेतल्या सर्व मानाच्या सैर्यांक देव बरें करूं. चडयतात तशेंच स्वागताची उतरां सर्वांच्या मनाक दादोसकाय लाभयतात. आतां ह्या कार्याक आजाराच्या सोमेस्तांक मोगाचो येवकार मागोवंक मुखार येता फिरगस गवळीक परिशदेचो कार्यदर्शी श्री किरण नोरोन्ना. बापा ते सोमेस्त एक जावं, तूं मुजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. जुवांच्या 17व्या अध्यायांत 21वी ओळ. ही जेजूची उतरां आमचे थंय खरीं जाल्यात आनी आज आमी एक गवळी एक हिंड जावन फिरगस समुदायाचो देश संभ्रमच्याक सांगाता मेळ्ळ्या. ह्या संदर्भार ही सोबीत वेदी सोबयल्या आयच्या मुखेल सैऱ्यांनी आनी सभांगण आयतें जालां फिरगसगरांच्या उपस्थितीन देखून हांव हांगा उबो आसां तुमकां सोमेस्तांक मोगाचो येवकार मागच्याक. जेजून आशिल्ल्या पापा फ्रांसिसान आयले वार शिकयल्ल्या सिरतपणाच्या स्पिरितान एक फिरगस एक समुदाय एकवटान सांगात आयली तर हाचें फुडारपण घेवन मार्गदर्शन दिल्लें जावन आसात आमचे विगार बाप. गूण चिंतपाचे, नाजूक मनाचे, शीद उलोवण्याचे, फिरगजेच्या उदरगते खातीर कळमीत नासता वावर भेटयलेले फिरगज लोकांच्या बऱ्यापणाक सभार कार्ययोजना कार्यगत कर आनी आज हो दीस संभ्रमूंक जोगती मंडवळ तयाराय केल्ले जावन आसात. विगार बापानो, तुमकां ह्या कार्याक आमा सोमेस्ताच्या नांवान मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. की रेन्नी फेर्नांडीस आणि विगार बापांक स्वागत करच्या. पोवीस सभा हर एकल्या की एक घर आनी एक कुटुंब प्रत्येक जावन जे कोण कश्टतात आनी वजन वयतात म्हणटा सांत पापा जुआंव पावल दुसरो. ल्हान क्रिस्तांव समुदाय वाराडो संचालक जावन देवाचे राज वाराड्या हंतर विस्तारो क्रिस्ती समुदाय बळवंत करचो वावर करनासात माणात एक बाप फ्रांसीस क्रास्ता. आज कारणांतर तांकां हांगासर येवंक जावना. ह्या संदर्भार तांचो उडास काडटा. फिरगज उपाध्यक्ष जावन फिरगजेच्या सर कामाक भरपूर सहकार दिवन आपले निस्वार्थ सेवा दितात मणेस नवीन मोरस. आयच्या ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. हांव उलो दितां रेन्नी फेर्नांडीस आनी स्वागत करच्या. फाटल्या 7 वर्सां हांव ल्हान क्रिस्तांव समुदाय संचालकी जावन वावर भेटयलेली मानेस्तीन रेन्नी फेर्नांडीस आयचो हो संभ्रमा खातीर जायती मिनत तिणें काडल्या, जायतो वेळ तिणें दिला. तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. हांव उलो दितां विगार बापांनी रेन्नी फेर्नांडीसाक स्वागत करच्या. फिरगस आनी फिरगसगारा सवें एक जावन आसची. आमच्या कोवेंताचे वडील सिस्टर नर्सिजा सिक्वेरा आनी सर धर्म भयणी तुमच्या उदार मनाच्या सेवेक आमी आभारी जावन आसा. तुमकां ह्या संभ्रमाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. हांव तांकां स्वागत करच्या. संचालक जावन आपली मोगाची सेवा दिवंक तयार आसो मनेस जॉन वॉल्डर. तुमची मोगाची सेवा सर्वांक प्रेरण जावं. तुमकां ह्या संभ्रमाक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागता. हांव परत उलो दितां रेन्नी फेर्नांडीस हांकां तांणी
एका प्रेरणान वाड्या हंत समुदाय बळादीक करून हर एका क्रिस्ती कुटुंबाक एकवटीत दवरून जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगटचो वावर उतरांप्रास कार्यान करूंक प्रयत्न करचे. आमच्या फिरगजेचे बळादीक कांबे 7 वाड्याचे 7 गुरकार तुमच्या निस्वार्थ सेवेक सर्वेस्पर विंसणार बेसावांनी भरूं तुमकां ह्या संभ्रमाक एकाच उतरान मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागताव. हांव उलो दितां रेनी फेर्नांडीसांनी. इतले निर्लक्ष्यामध्ये पवित्र सभा आणि हर एक क्रिस्तांव समुदाय दया दाखोवची सुवात जावं म्हूण आपली आशा उसारता पापा फ्रांसीस. ह्याच दिशेन एका काळजान आनी एका मनान फिरगजेच्या सर चटवटिकेनी भरपूर सहकार दिवन आज ह्या संभ्रमान भागीदार जावन साक्षी जाल्यात आमची सर फिरगजगारां. तुमकां समेस्तांक मोगाचो आनी मानाचो येवकार मागतां. उलो दितां रेनी फेर्नांडीस हांणी किरण नोरोन्नाक स्वागत करच्या. देवाच्या सेवेक आपणाकच समर्पून हेरां खातीर त्याग करून आपलो मायगांव सांडून जेजूच्या उतरा प्रकार वसा सरपंचांक शिस्त करा म्हणल्या ध्येयाखाल जियोवन आमकां मार्गदर्शन दिवच्या आमच्या कोवेंताच्या दन भयणींक मान करचें व्हड भाग आमचें. हांव मुखार आपयतां सिस्टर नर्सिजा सुपिरियर क्लूनी कॉन्वेंट, सिस्टर लुसिना मुंगार वांटूंक सहाय, सिस्टर सिरिजा ICYM सचेतकी कन्नडा आनी इंग्लीश मिडियमाची हायस्कूल मुखेल मेस्त्रीन देवस्तुतेक सहाय, सिस्टर लविना क्रिस्तांव शिक्षण शिक्षकी इंग्लीश मिडियम प्रायमरीची मुखेल मेस्त्रीन मुरियाल सोडलेटीच्या भुरग्यांक मार्गदर्शकी आनी देवस्तुतीक सहाय. हांव आतां उलो दितां आमच्या फिरगजीच्या विगारांनी तांकां सन्मान करच्या. आमच्या फिरगजीच्या विगारांनी क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या शिक्षकींक सन्मान करूं.
मान स्वीकार केल्ल्या सर शिक्षकांक देव बरें करूं. तुमच्या सेवेन देव तुमकां तृप्ती दिवन दी म्हूण मागता हांव. एकवट असो बांद सर्गा सुख असो गांज सुमेस्तांक देव बरी सांज हांव मागतां. वेदिरासच्या मानाच्या विगार बापानो, आमची कोवेंताची वडील सिस्टर नासिजा, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी रेन्नी फेर्नांडीस, सर आयोग असो संयोजक जॉन वाल्डर, आमचो फिरगस कार्यदर्शी मानेस किरण नोरन्ना आनी तशेंच सोर वाड्यांचे गुरकार आनी म्हज्या मोगाच्या फिरगसगारांनो, तुमकां सोरवांक आयच्या दिसाचे ह्या व्हड संभ्रमाचे उल्हास हांव पाठयतां. फिरगस कुटुंब एक समुदाय आनी ह्या समुदायांत आमी एक तुटोवंक जायना तसलो बांद संबंद एकामेकांतय वांटतांव. हो आमचे फिरगस कुटुंबाचो एक समुदाय बळवंत जावच्याक आमच्या फिरगजेचे वडील जावन आसच्या विगार बापा सांगता आमी सुमेस्त फिरगसगारां सदांच वावुरतांव आनी हो संबंद घट उरोवच्यांत आमचो पात्र आमी दिवनूच आसाव. वाड्या कुटुंबांनी आमी वांटो घेवन करसूंचो तो वेळ अविस्मरणीय. मलगड्यांक, युवजनांक तशेंच भुरग्यांक ह्या वाड्या कुटुंबांत हांव देवाची उतराची रूस साकोवंक आदार जाता. वाड्या कुटुंबाची वळख जाता. सेवेचो मनोभाव हर एकल्यातय सोडूंक साध्य जाता. भुरगीं वडिलांच्या देखीन मागणे करूंक शिकतात. युवजनांक मुखेलपणाक अवकाश मेळटा. कार्यक्रमां आयोजन करचे आनी सुमेस्त सांगाता येवंक अवकाश मेळटा. तालेंतां उगडापाक हाडूंक एक वेदी तयार जाता. एकामेकाचो संबंद वाडटा आनी वांटून घेवचो मनोभाव, उपकार, सहकार तांचे सांगाता बरे नागरीक जावंक आमचो क्रिस्ती समुदाय आमकां एक प्रेरण जाता. आमचे फिरगजेचे ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी जावन मानेस्त रेन्नी फेर्नांडीस फाटल्या 8 वर्सांतान हो आमचो समुदाय बळवंत करच्याक ती विगारा सांगाता वावर करनच आसा. आनी ह्या बागी दिसा तांच्या मुखेलपणार विगार बापाच्या मार्गदर्शना खाल हो एकवट असो फिरगस समुदायाचो दीस संभ्रमत आसतना आमी सुमेस्तां हर एका कृत्यांनी चटवटिकांनी एका मनाचो एकवट असो मनोभाव दाखोवया आनी आमच्या क्रिस्ती चिन्येचो बवर्त केवळ आचरण मात्र जायनासता बदलाक तें खरेंपणी जियोवंक शिकया. मुखल्या तरण्या पिळगेक हिस्स देख वांटया. आमचे समुदाय बळवंत करच्यान सदांच वावुरया म्हूण सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. जावन आसात. तशेंच तांणी तांच्या तालिंतांनी आमच्या फिरगस समुदायाक भरपूर रितीन सेवा दिल्या. एकवटीत फिरगस कुटुंब बांदून हाडीचे तर तांचो साबारांचो त्याग तशेंच सॅक्रिफायस आसा. ह्या संदर्भात आमी मान करूंक आशेतांव. येदोळ सेवा दिल्या तशेंच आतां सेवा दिवन आसच्या सर्व गुरकारांक, फिरगस गोळ्ळीक परिशदेच्या आदल्या आनी आतांच्या उपाध्यक्षांक तशेंच कार्यदर्शींक तशेंच इतर क्षेत्रांनी साधन केल्ल्या आमच्या फिरगसगारांचो ह्या समुदायाच्या दिसा तांणी दिल्ली सेवा मानून घेवन तांकां मान अर्पितांव.
गुरकार जावन सेवा रायमन पायस गुरकार जावन सेवा आयवन तावरो गुरकार आणि फिर्गस गोळीक परिषदेचो कार्यदर्शी जावन सेवा विलियम पिंटो गुरकार जावन सेवा मेरी पिंटो गुरकार जावन सेवा रिचर्ड मॉरस आतांचो गुरकार नवीन मॉरस फिर्गस गोळीक परिषदेचो उपाध्यक्ष जावन सेवे दितेत आसा. मायकल डिसिल्वा गुरकार जावन सेवा डेनिस मॉरस गुरकार जावन सेवा अँटनी पायस गुरकार जावन सेवा वॉल्टर मॉरस गुरकार जावन सेवा सावेर रेगो आतांचो गुरकार स्टॅनी मिनेजीस फिर्गस गोळीक परिषदेचो कार्यदर्शी जावन सेवा. गुरकार उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि इतर विभागांत सेवा दिल्ले आणि दिवचे सिल्वेस्टर मॉरस गुरकार आणि उपाध्यक्ष जावन सेवा वलेरियन बरेटो गुरकार जावन सेवा बेनेडिक्टा फेर्नांडीस फिर्गस गोळीक परिषदेची कार्यदर्शी जावन सेवा जेराल्ड पिंटो गुरकार आणि उपाध्यक्ष जावन सेवा ॲग्नेल मॉरस फिर्गस गोळीक परिषदेची कार्यदर्शी जावन सेवा लविना मॉरस गुरकार कार्यदर्शी पंचायत मेंबर आणि बंटवाळ ब्लॉक काँग्रेस महिला विभागाची अध्यक्षीण विलियम पिंटो गुरकार जावन सेवा डेरिल तावरो गुरकार जावन सेवा सेवरीन फेर्नांडीस आतांची गुरकान विन्सेंट पिंटो पंचायत मेंबर.
दुसऱ्या मट्टाक पावयल्या आमच्या फिरगजगारांक आतां ही सेवा दिवनूच आसच्या तांची सेवा मानून घेवन ह्या समुदायाच्या दिसा तांचो उपकार बावडून तांकां मान करूंक आमी आशेता. आता हांव उलो दिता श्री रोनाल्ड वाल्डो सचेतक YCS आल्लीपदे घटक हांणी मुखार येवचे आनी वेदीचेर आसचे मानाची बसका स्विकार करची. श्री रोनाल्ड वाल्डो हांचे विशीं सांगचें तर सुमार 18 वर्सां जावन YCS आल्लीपदे घटक हाचो सचेतक जावन निस्वार्थपणे मोगान ही सेवा फिरगचे खातीर तशेंच सर्व भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा खातीर YCS संघटना मुखान तांचे मार्गदर्शन दिवनूच आयल्यात. तांची ही लांब सेवा मानून घेवन ह्या समुदायाच्या दिसाच्या संदर्भी तांकां मान करूंक आशेता. हांव उलो दितां वेदीर आशिल्ल्या विकार बापांनी तशेंच सोमेस्तांनी श्री रोनाल्ड वाल्डर हांकां सन्मान करचा. फिरगज संचालकी ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आल्लीपदे घटक आनी बसका स्विकार करच्या केलपण घेवन एक वाडे तशेंच वाड्या जमत्यो जिवाळ करूंक ती वावूरूच आसा. तिच्या ह्या निस्वार्थी सेवेक आमी सर फिरगजकारां आभारी जावन आसा. हांव उलो दितां आमच्या फिरगजीच्या विगारांनी आनी वेदीर आशिल्ल्या सोमेस्तांनी श्रीमती रेन्नी फेर्नांडीस हांकां मान करूं. आणि वेदीर अशी मानाची बसका स्वीकार करची. आल्लीपदे फिरगजेच्या नित्य दरवाड्याच्या श्री रोनाल्ड पायस आणि श्रीमती लविना पायस हांची धूव लिशा पायस आपले शिकप आल्लीपदेच्या सेंट अँटनी इंग्लिश मिडियम इस्कॉलान 7वी क्लास शिकवून आसा. केळान ताचे सदन विशेष 2023-24 वर्सा जिल्हा मट्टाच्या लॉंग जंप स्पर्धांत पयलें स्थान अप डाऊन, राज्य मट्टाच्या स्पर्धांत भाग घेतला. शॉर्टपुट स्पर्धांत तालुकांत दुसरें स्थान आपणावन जिल्हा मट्टान भाग घेतला. झोनल लेवलात धांवणेन तिसरें स्थान आपणावन तालुकांत भाग घेतला. तुझ्या ह्या सदनाक अभिनंदन पाठयता आनी तुझ्या मुखल्या जिविताक जैत मागता. वेदीर असच्या विकार बापांनी तशेंच समेस्तांनी सांगाता मेळचे आनी लिशा पायस हाका मान करचें. लिओ फेर्नांडीस आणि वेदीची बसका स्वीकार करूं. पदे फिरगजीच्या सरपाडी गांवचो मानेस लिओ फेर्नांडीस ह्या काळार तावन आपल्या विभिन्न साधनाद्वारे कृषी क्षेत्रांत आमचें गमन वाडटा. देवदीन आंटनी फेर्नांडीस आणि पावलीन फेर्नांडीस हांच्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी चवथो आयडा फेर्नांडीसा संगी लग्न जावन दोग्या भुरग्यां संगी जियेता. आल्लीपदे फिरगजेन वाड्याचो गुरकार जावन 5 वर्सांची निस्वार्थी सेवा
आल्ली पदे पिरगजीचो उपाध्यक्ष जावन 6 वर्सांची सेवा आनी मुखेलपण फिरगजीच्या संघ संस्थांनी वावर विशेन पावल सभेचो 8 वर्सां अध्यक्ष वाड्याचो प्रतिनिधी आनी इस्कलेच्या समितीचो सांदो जावन निस्वार्थी सेवा भेटयल्या. लाभिल्लो सन्मान कथोलिक सभा तर्फेन आमचो संदेश पत्र लेखन ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಸರಪಾಡಿ ತರ್ಪೇನ್ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ 3 ತಿಂಗಳು ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಸರಪಾಡಿ ತರ್ಪೇನ್ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಿನ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಸರಪಾಡಿ ತರ್ಪೇನ್ ಮಿಶ್ರತಳಿ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ 6 ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘ ಅಲ್ಲಿಪಾದೆ 21-22 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ. ಕೃಷಿನ್ ಮಂಗಳೂರು आणि ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆचे ರಚನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023. ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧಕ ರೈತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023. ಬಂಟ್ವಾಳ ಕಂಬಳ ಮೂಡೂರು ಪಡೂರು ಜೋಡುಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೀನ್ ಸಾಧಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟचे ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023. उलोदिता वेदीर असल्या सुमेस्तनी विगर्भा प्रसंगी लिओ फेर्नांडीस हांकां सन्मान करचा. येऊनचे आणि वेदीर असे मानाची बसका स्वीकार करचे. देवादीन रोझारियो वॉल्डो आणि देवादीन बेनेडिक्टा वॉल्डो हांची दुसरी देव जावन श्रीमती अंजलीन वॉल्डो 24/3/1963 जल्मले. प्राथमिक शिकप पेर्मुदे सेंट बॅप्टिस्ट इस्कॉलान, होली फॅमिली गर्ल्स हायस्कूलान हायस्कूल शिकप, सेंट जोसेफ PU कॉलेज बचपेन PUC शिकप संपवून गुरपूर रोज मिस्टिकांत आपले TCS संपयले. 2 वर्सां उत्तर भारताच्या बारेलीन शिक्षकी जावन सेवा दिवन 5 वर्सां सांत थॉमस इस्कॉल चेळूर हांगा सेवा दिवन 31/5/1992 सेंट जॉन्स हायर प्रायमरी स्कूल अल्लिपादे हांगा वर्ग जावन येवन 25 वर्सां शिक्षकी जावन 6 वर्सां मुखेल मेस्त्रीण जावन 31 वर्सांची लांब अवधीची सेवा दिल्ल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा. कामांत आसक्त सर्व लागी मोगाचो भान, भुरग्यां कडेन मोगाचीं उतरां, हेरांक गौरव आनी हजारो भुरग्यांचे शिक्षकी जावन तुमचें जीवन तुमी सार्थक केलां. फिरगजीच्या हर एका कामान तुमचो सांगात आमकां दिवन भुरग्यांक दोतोन शिकोवन मानवी मौल्यां उखलून धरल्यान. गवळीक परिशदेचो सांदो जावन आयतारा भुरग्यांक दोतोन शिकोवन निस्वार्थपणी तुमची सेवा तुमी भेटयल्या. तुमची सेवा फिरगजगारां मानून घेता आनी हो मान अर्पिता. तुमकां देव सदांच राखून सांबाळून दी, बरी भलायकी, मोतीचें समाधान आनी लांब फावो करून दी म्हूण मागता. आतां हांव उलो दितां विगार बापा लागीं तशेंच वेदिरासच्या सर्वांनी सांगाता मेळचें आनी श्रीमती अंजलीन वॉल्डर हिका मान करचें. मुखल्या जीवनान ताच्या आशिर्वादाने भरून दे म्हूण म्या तुझ्या समाधानाचे हातेर ही उतरां जावन आसात सांत फ्रांसीस असिसीची. आयच्या दिसा ही उतरां आमी सरी करयेत आमचो मोगाळ विगार बाब फेड्रिक मोंतेरो हांकां सदांच आस्त्या मुखामळाचे सर्वांक प्रोत्साहन दिवचे, तशेंच
आमच्या फिरगजे खातीर दीस रात वावुरचे ते जावन आसून पिरगस जिवाळ जावच्याक सदांच आपलो पाठिंबो ते दिवन आसात. ह्या समुदायाच्या दिसा आमच्या फिरगजेन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय जिवाळ जावन तुमी केल्लो वावर उगडासाक हाडून तुमच्या सेवेक आभारी जावन सर्व फिरगसगारां तुमकां मान करूंक आशेता. हांव आतां उलो दितां श्रीमती रेन्नी फेर्नांडीस, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आल्लिपादे फिरगस हाची संचालकी. तुमी मुखार येवचें आनी हें कार्य चलोवन व्हरचें. म्हाका बळ दितल्या सवें सर्व संगती करूंक हांव शकतां. ह्या उतरां प्रमाणे 2018 जुनाच्या 2 तारीखेर तुमी आल्लिपादे सांत आंतोन फिरगजेची जबाबदारी घेतली. मात्र न्हय, वाराडो ल्हान क्रिस्तांव समुदायाचे संचालकी तुमी जाल्यात. फिरगजेच्या सर्व कुटुंबांनी वाड्या जमत चलोवन व्हरूंक तुमी जायती मिनत घेतली. जोगती तयाराय करून जमत चलोवन व्हरूंक तुमी मार्गदर्शन दिलें. कोरोना सांक्रमीक पिडे वरवीं जमत्योच बंद पडल्या तवळ वाड्या समिती रचन करून परत जमतेची सुरवात केली. तुमच्या हजरपणा वरवीं सेवेचो वावर हातीं धरूंकी प्रेरण जाल्यात. आमच्या समुदायान तुमच्या क्रियाळपणा वरवीं आज आमचे वाडे जिवाळ जाल्यात. आज आमी संभ्रमचो समुदाय दीस हाचो फळ जावन आसा. विगार बापानो, आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाया तर्फेन आमचो मोगाचो मान. देव तुमकां सदांच बऱ्या भलायकेंत राखून दी आनी सांबाळून दी. तुमी हातीं धरिल्लीं सर्व कामां पंथाक पावोवन दीत. देव बरें करूं. अभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागता तुमचेर देवाचे बेसान. अभिनंदन मोठे आचरण आज आम्ही मागता तुमचेर देवा. फिरगसकारांचो मान स्विकार केल्ल्या फादर तुमकां देव बरें करूं. मुखार येवचें आनी तुमच्या मोगाळ उतरांनी समुदायाच्या दिसा विशीं उलोवन आमकां सोमेजता. मोगाळ फिरगसकारांनो, आज आमकां आल्लिपादे फिरगसकारांक व्हडा संतोशाचो दीस, फिरगस समुदायाचो दीस. फिरगस समुदायाचो दीस व्हडा संतोशान आचरण करच्या ह्या वक्ता वेदीचेर हजर आसच्या फिरगजेचो उपाध्यक्ष, कार्यदर्शी, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी, 18 आयोगाचो संयोजक, तशेंच वाड्याचे सर्व गुरकार, आमच्या कोवेंताचे वडील, तशेंच वेदीचेर हजर आसच्या सर्व मुखेल्यांनो आनी ह्या संभ्रमांत वांटेली जाल्ल्या सोमेस्त फिरगसकारांनो, आज आल्लिपादे फिरगस समुदाय
सगळी फिरगस समुदाय हांगासर आसा. देवान 5.5 वर्सां आदीं ही फिरगस समुदाय म्हज्या आदीन दिल्ली. म्हज्या तबेन सर्वेस्परा देवान ही समुदाय बाबार्थांत जिवाळ करूंक म्हज्या तबेन दिल्ली जावन आसा. आनी फाटल्या 5.5 वर्सांनी ह्या समुदायाची सेवा हांवें केल्या. बाबार्थ जिवाळ दवरूंक म्हजे प्रयत्न हांवें केला. म्हजे तांकी वरणी चड म्हजी भलायकी लेकी नासतना उर्बेन वावर केला म्हणलें म्हाका आज भोगता. भलायकी आनी पुरासन लेकी नासतना हांगासर वावर जावंक हांव वावुरलां आनी तुमी म्हज्या सांगाता वावुरल्यात. ह्या खातीर आज आमची अल्लीपादे समुदाय एक जिवाळ समुदाय जावन सोंपता जाल्यार देवाक आज आमी अर्गां आनी होगलाप दिवंक सक्कडी फावो. देखून आज हो संतोशाचो संभ्रमाचो दीस. आमच्या समुदायाक अल्लीपादे फिरगज समुदायाक एक बरें नांव आसा. यादी आसलें अल्लीपादे फिरगज म्हणटाना जायते याजाक हांगासर येवंक आत्रे कोण राखून आसले विगार जावन सेवा दिवच्याक. आनी हें नांव फिरगजगारांनी तुमी सांबाळलेलें आसा. अजून पर्यान अल्लीपादे फिरगज म्हळ्यार एक बरी फिरगज सक्कड लोक म्हणटात. आत्मीक वाडावळ बरी आसा. सांगतच अभिवृद्धी हांगासर सर्व लोकांनी दोळ्यांनी दखल्ली आसा. देवस्थानान बरली फिरगज. हांगाची भुरगीं मायपासी आनी मान आनी गौरव दिवच्यांत हांगासर लोक दादोशी. देखून आज ही फिरगज समुदाय जावन हांगासर आमी सांगत मेळटना आमच्या मदें आसलें बरेंपण आज आमी वळखता. आमच्या मदें आसलें बरेंपण आज आमी उडास काडटा आनी एकामेका हें बरेंपण आज वांटून घेवच्याक आमी हांगासर सांगत आसा. आमची समुदाय जिवाळ जायचे जाल्यार एका व्यक्ती वरवीं तें साध्य ना. केदला फिरगज जिवाळ जायचे गी आनी ह्या वेळार आत्मीक तरान आमी देवाक लागीं जायचे. एक संगत आनी एक जावन आसा हांवें जायते पटी सांगचें आसा. संघ संस्थे फिरगजींत आसले जिवाळ जायचे म्हणून. एक फिरगज जिवाळ जायचे जाल्यार ताका हात आनी पांय जावन आसात. फिरगजींत आसचे संघ संस्थे. हर एक संघ संस्थे उल्लेख करिना. जावं पुरो कातोलीक सभा, साविशन पाऊल सभा, भुरग्यांची सभा, हर एक सभा आयसुवयम वैस्यास हर एक फिरगज गटाक सांगाता मेळून फिरगजेंत अपुरबायचे कार्यक्रमां मांडून हाडटाना ही फिरगज जिवाळ जावंक साध्य आसा. आनी फाटल्या वर्सांनी हर एका संघ संस्थांनी तांच्या तांकी प्रमाणे कार्यक्रमां मांडून हाडल्यांत आनी कार्यक्रमां मांडूनच हाडटात आनी ह्या दिसांनी ते कार्यक्रमां मांडून हाडटात. ह्या मुखांतर आमचो समुदाय हांवें सांगलें जिवाळ आनी क्रियाळ जाला. वाड्यांत आसचे ल्हान क्रिस्तांव समुदाय मोगाचेनो आज आमची समुदाय म्हणून आमी संतोश पावता जाल्यार हाच्या फाटल्यान आमच्या वाड्यांत आसा ल्हान क्रिस्तांव समुदाय. जर तर आज ह्या काळार ल्हान क्रिस्तांव समुदाय म्हणलो ल्हान पंगड आमच्या वाड्यांनी नातलो जाल्यार आज इतल्या व्हडा संख्यान आमी फिरगजगारां सांगाता येते ना. थंयसर आमी सांगाता मेळोवन देवाचें उतर वाचून देवाचें उतर वांटून आमी जियेल्ल्यान सेवा कार्यान दाखयल्ल्यान आज आमी सक्कड वाड्यांत आमी कितें एकूट दाखयता गी. आज हांगासर ह्या लोकांक आमचो एकूट दाखयचें म्हणल्या स्पिरितान मस्तू कार्यक्रमां सांस्कृतीक कार्यक्रमां उपरांत दाखोवन आमी वाड्यांत जिवाळ आसा. ल्हान क्रिस्तांव समुदाया मुखांतर आमची फिरगज जिवाळ जाल्या म्हणल्याक आज आजर जाल्ली आमी सक्कड साक्ष जावन आसा. मुंदरोन मोगाच्या भवन आनी भयणो फिरगज वाडो आनी हांवें सकाळीं सांगलें आसा आमचे विद्या संस्थे. फिरगज म्हळ्यार केवल आयताराचे मीस मात्र न्हय. आमच्या वाठारांत आमच्या परिसरांत कितें सक्कड जाता गी ते समुदाय आमचे जिवाळ जावच्याक एक आदार.
आमचे विद्या संस्थे आमचे जावंक पुरो आनी सिस्टांनी चलोवचे विद्या संस्थे जावंक पुरो. हे विद्या संस्थे आमकां सगळ्यांकी जिवाळ जावंक आदार जाता. जायतो लोक क्रिस्तांव अक्रिस्तांव लोक आमच्या संस्थांनी आमच्या वाठारांत भितर सरून शिकाप जोडटाना आमच्या कंपाउंडा भितर येताना आमकां व्हरतो संतोश. कित्याक आमचे वरवीं तांकां शिक्षण दिवंक साध्य जालें आनी ह्या मुखांतर आमचे समुदाय जिवाळ म्हणून आमी दाखोवन दिता. जाल्ली अभिवृद्धी मोगाच्या भवन आनी भयणो एका समुदायांत आमी सांगाता येवन मागताना सांगाता देव तेंपलांत आमचे हात आमी उबारतना देवाक ती अभिवृद्धी फिरगजेंत जाताच आनी जायजेच. आनी आमच्या फिरगजेंत मोगाच्या भवन आनी भयणो सांत आंतोनीक आमी मान दिलो. सांत आंतोनी लागीं आमी आयल्या आनी ह्या मुखांतर फाटल्या वर्सांनी जाल्ली प्रगती जाल्ली अभिवृद्धी जाल्लें बरेपण आमच्या पात्रोन संतान आमकां हात सोडूना. आमच्या मागण्याचो फळ आमच्या बाबार्थाचो फळ जावन आमची सगळी फिरगज समुदाय अभिवृद्धी जावंक साध्य जालां. मोगाळ भवनो आनी भयणो आनी हांगासर जमलेल्या फिरगजकारांनो विगार एका समुदायाचो मुखेली. तो मुखेली मात्र आनी सक्कड गुरकार उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गवळी परिशद संघ संस्थे सांगाता वावर करतात आनी अशें ही समुदाय जिवाळ जावंक आदार जातात. फाटल्या वर्सांनी सगळ्यांनी तुमी आदार दिल्ल्यान सगळ्यांनी तुमी सांगाता वावुरल्यान आज आमी संतोश पावता देवाक अर्गां दिता. एकवट फिरगजेंत सांबाळूंक जाय. एकवट समुदायान आसूंक जाय. आशीर चिंताप आमची बोगणां आमचे चिंता पयस दवरून एक विस्तार चिंताप आटयल्ल्या वेळार ती समुदाय आनीक जिवाळ जावंक साध्य जाता. आमच्या समुदायाक मार पडटाना आमच्या समुदायाक दुखताना आमी जागे जायचे. आमच्या समुदायाक केदळां दुखता आमच्या मदें आमकां दुखता जाल्यार थोडे पटी आमच्या समुदायाक भायर थावन मार पडटा. थोडे पटी आमी ह्या वेळार इल्ले जागे जायचे पडटा. थोडे पटी हेरा धर्मा थावन आमकां मार पडटाना आमकां मस्तू बेजार जाता. कित्याक आमची समुदाय आमचे फिरगस कुटुंबांक मार पडटाना आमकां बेजाराई भोगता आनी सगळ्यांकी बेजाराई ती जावंक जाय. आमच्या जाग्याक मार पडटाना आमचो फिरगजेचो जागो सांत आंतोनीच्या जाग्याक कोणी आक्रमण करतना आमकां दुखता. फाटल्या दिसांनी अशेंच जालें अशेंच घडलें आमकां सगळ्यांक दुखलें. परच्या दिसा थंयसर एक बोर्ड पडलो. आमच्याच रिक्षाकारांनी एक बोर्ड घालो आनी ह्या वेळार आमी जागे जायचे. हांवें एकल्या मनशाचो आज आमी उल्लेख करीचे. आमचो विन्सेंट पिंटो कितेंय आमच्या समुदायाक दुखताना विगाराक मात्र न्ही तक्षण तो स्पंदन करता. कितें म्हणी आमी करीचे म्हणून सकाळी उठून धांवून येता. आमची समुदाय आमच्या समुदायाक दुखताना आमकां बेजार जाता. देखून आमच्या समुदायाक दुखलां आमी कितें म्हणी करीचे म्हणून तक्षण स्पंदन करचो जावन आसा. मनेस्त विन्सेंट पिंटो आयच्या ह्या समुदायाच्या दिसा हांव चिंता ताका आमी जोरान थाळी पेटोवन अभिनंदन पाठयचें. केवळ एक बोर्ड घाल्ल्या तक्षण सकाळी उठून विगार लागीं येवन फोनांत उलोवन कितें म्हणी आमी करीचे म्हणून आमच्या समुदायाक दुखताना हांव तुमच्या सांगाता आसा. आमची समुदाय जिवाळ जावंक वावरचे म्हणून ह्या दिसांनी आमी वावर करीत आसा. मगच्या भवनो आनी भयणो समुदाय जिवाळ जायचे जाल्यार मनशा संपन्मुलां भोव गरजेचीं. आमच्या फिरगस कुटुंबांत मुखेल्यांची आमकां गरज आसा. आमच्या फिरगस कुटुंबांत मुखेली आमी उदेचे सगळ्यांक अवकाश आमी करून दिवचे. देखून आमी सगळे मुखेल्यांक उत्पन्न करची मनशां जायचे. मुखेल्यांक अवकाश करून दिवचे. वेदीक आमी अवकाश करून दिवचे. युवक युवजन आज मुखार येवन आमच्या समुदायांत मुखार रावचे. चार उतरां आज आमच्या धर्मा विशांत आमच्या समुदाया विशांत उलोवचे मनीस आमकां गरज आसात. ह्या देखून आमी मुखेलपण घेवची मनशां आमच्या जिवितांत आमी जावंक जाय. मोगाच्या भवन आनी भयणो
समुदायाच्या वावरांत आमचे सक्कड चिंताप जावंक जाय, एक विस्तार चिंताप, एक बरें चिंताप जाल्ले वरवीं समुदाय जिवाळ जाता. मगच्या फिरगसगारानो निमाणें आज आमी सक्कड संतोष पावता, आज आमी सक्कड अभिमान पावता. कित्याक आमची समुदाय आज जिवाळ आसा. एका मनाची एका काळजाची ती जावंक आसा. एका मनाची एका काळजाची म्हळ्यार कितें? एका मनाची एका काळजाची म्हळ्यार केवळ उतरां न्हय, बगार आमची सगळ्यांची काळजां योग जावंक जाय, मनां आमची योग जावंक जाय. कोणा खातीर म्हळ्यार समुदाया खातीर, फिरगस कुटुंबा खातीर. आमचे चिंताप धरून दवरल्यार जायना, ते आमच्या समुदायाक अडखळ जाता. देखून आमी सक्कड एका काळजाची एका मनाची जावन ही फिरगज समुदाय मुख्य दिसांनी बांदून हाडूंक, आमच्या फिरगजे कशें बरें नांव आसा तें नांव आमी सांबाळूंक, हर एकल्यानी वांटो घेवंक हांव उलो दितां. आमच्या समुदायांत आमच्या फिरगजेंत जायते मुखेली आसात. आज हो संभ्रम चलता जाल्यार सक्कड मुखेल्यांनी सांगत येवन चिंता पाठयलें. पयल्यान पयलें ल्हान क्रिस्तांव समुदाय तांच्या मुखेलपणार, आयोगाच्या मुखेलपणार, गवळी परिशद मुखेलपणार आज हे कार्यक्रम मांडून हाडटा. तुमी व्हडा संतोशान ह्या कार्यक्रमाक आयल्यात, भागीदार जाल्यात. तुमकां सोमेस्तांक मान बगोवन आयचो संतोश दोडतो जावं दी. आमचे समुदाय आनीकय जिवाळ जावं दी, आनीकय क्रियाळ जावं दी म्हणून मागोवन तुमचेर सांत आंदोरची बेसांवां मागोवन म्हजी उतरां आखेर करता. सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमची समुदाय एका कुशीन हांवें सांगलें, आमचे संघ संस्थे जिवाळ आसल्यार फिरगज जिवाळ जाता. कित्याक ते हात आनी आमचे पांय विविध कार्यक्रमां मांडून हाडटात. आनी सांगतच आयले वार आमच्या मंगळूर दिवसींत आयोगाचें चिंता पाठयलां. विविध आयोगाक सांगात घालून वो वावर जाते आसा. थोडे आयोगांनी जायतो वावर करून फिरगजगारांक आदार दितात, आनीकय आदार दिवनूच आसात. ह्या सर्व आयोगाचो संयोजक जावन आसा मनेस्त जॉन वॉल्डर आमच्या मदें आसा. सगळ्यांक तो आज सांगत हाडटा आनी सगळ्यांक ताचें मुखेलपण दिता आनी आमकांय तो आदार दिता. ह्या संदर्भार ताकाय ताच्या सवेचो आज आमी उडास करता. फिरगजे तर्फेन ताका आमी मान करूंक आशेता. ताणें हो मान ताच्या आयोगा तर्फेन स्विकार करीचे म्हणून ताचे लागीं खालती विनंती आसा. तळये पटोवन ताका आमी अभिनंदन पाठोवचें. हॅलो. सांगता कामा वरवीं फिरगस जिवाळ जाता म्हूण तुमची बगनां उसरल्या फाद तुमकां देव बरें करूं. आयचें हें सोबीत कार्य यशस्वी रितीन पोताक पावयचे तर साबार आनी तांचो सहकार दिवन बरो वावर केला. आतां हांव मुखार आपयतां आमच्या फिरगजेच्या विविध आयोगाचे संयोजक श्री जॉन वॉल्डर. तुमी ह्या कार्याक सहकार दिल्ल्या सोमेस्तांचो उपकार बावडच्या. मोगाळ फिरगसगारांनो, एक कळो मेळोन एक आपुरबायेचो जलो जाता. तशेंच फिरगजीचो एक संदो मेळोन फिरगस समुदाय जाता. एक जेल्यांतले कळे लागीं आयले तितले त्या जेल्याची सोबाय सोडून येता. फिरगोजेचो हर एक संदो लागीं येताना त्या समुदायाची सोबाय जडती जाता. ह्या दिशेन ह्या समुदायाचे आमच्या आल्लेपदे फिरगस समुदायाचे कुटुंब जिवाळ करूंक क्रियाळ करूंक कार्य आतां चलून आसा. हाचे मुखेलपण मातरने भोव उमेदीन काण केलां आमच्या मोगाळ विगार बापान. हांकां आमच्या सहकाराक आमच्या सर फिरगसकाराच्या तरबेन हांव देव बरें करूं म्हणटा.
पिरगजेच्या हर एक कार्यांत वांटेली जावन सहकार तशेंच निस्वार्थी सेवा दिवन आसात. आमची कोवेंताची सिस्टर नर्सिजा ही धर्म भयणी हांकां सर्वांक हांव आमच्या पिरगजेच्या तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. उपाध्यक्ष श्री नवीन मोरास आणि कार्यदर्शी श्री किरण नोराना हांकां आमच्या सर पिरगजकाराच्या तर्फेन हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा. पूर्ण जबाबदारी घेतिल्ली जावन आसता. आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायाची संचालकी श्रीमती रेन्नी फेर्नांडीस मोस्टली ही सबार दिसांत न्हू मस्त वावर भेटोवन आसा. मोस्टली काल तिका न्हिदत पडूंक ना म्हूण दिसता म्हाका. केदाळे टी बऱ्या रितीन हे कार्यक्रम संपोवन दी म्हूण आमचे आतां हे कार्य बऱ्या रितीन जावन आसा. हिचे मुखेलपणान ह्या ल्हान क्रिस्तांव समुदाय आयोगाचे कार्यदर्शी आनी संदे हांकां सर्वांक हांच्या ह्या उमेदीक हे कार्य बऱ्या रितीन चलोवन व्हरल्यात हांव देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वेदीर हजर आसात आमचे वाडा समुदायाचे मुखेली गुरकार. हांकां ही आमच्या वेदीत तांणी स्विकार केल्या. ह्या वेदी स्विकार केल्ल्यान आमचे संभ्रम दौडता जाला. हांकां सर्वांक एका सुत्रान हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे कार्य त्या त्या समर्पक रितीन जावंक साकार दिल्ले गवळीक परिशद संदेयांनी आयोगाच्या संद्यांक हांव सगळ्यांक एकच तबेन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन आमचे सन्मान स्विकार केल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. साऊंड सिस्टम ओदगिसिल्ल्या प्रज्वल साऊंड्स हांचो मालक अरुण डिसोजा मड्यांत्यार. फोटो तस्वीर काडल्या अरुण पायस वेनूर. व्हिडिओग्राफी केल्ल्या डेरिक मोंतेरो मंजेश्वर. फुलां बुके तयार केल्ल्या रोज अरेंजर्स अरुण डिसोजा वा मंजूर. रुचीक जेवण कॅटस आंबेंबळ. उपहार तयार केल्ल्या जे मालक हांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे जायचे म्हणल्या उद्देशान हाचे एक जबाबदारी एकल्याक वांटून दिल्ली. त्या आमी तयारेचे समिती जावन आमी रचल्ली. त्या तयारेच्या सर संद्यांनी बऱ्या रितीन तयारी केल्या. मात्र न्ही हे यशस्वी रितीन हे कार्य आतां जावन आसा. तांकां सर्वांक हांव काळजांतल्यान तांचो उपकार बावडटा. यशस्वी रितीन जायत जाल्यार प्रत्यक्षदान परोक्ष रितीन साकार दिल्ले सर आमचे पिरगजकार. आनी हें कार्य भोव संभ्रमीक आनी यशस्वी रितीन चलोवन आसता. हाका कारण जाल्ले आमचे जिवाळ पिरगज कुटुंबां. हरी एक कळो सर्वन जलो जाता. तशेंच तुमी सर्वांनी तुमचें काम बगलेक दवरून ह्या कार्याक तुमी हजर जाल्या. तुमकां सर्वांक हांव म्हज्या वैयक्तीक तरान देव बरें करूं म्हणटा. देऊन सांत अंतोनीची मजत मागून हे वेदी करये हांगासर संपयता. समेस्तांक देव बरें करूं. एकामेकाच्या गरजांक पावून भावार्थान जिवन संघटीत जावन लोकांच्या आत्मीक तशेंच लौकीक गरजांक पावच्यान प्रमुख पात्र घेता. ह्या दिशेन आमच्या पिरगजेन ल्हान क्रिस्तांव समुदाय हाची वर्दी तुमच्या मुखार.
पहिले नित्य दरवाडो आमचो टॉपिक जावन आसा माध्यम संगी आमचे कुटुंबाचे वेद. हाचे उपरांत सांत अंतून वाड्याघरांनी तयार रावचे. मध्यम वर्गाची कुटुंब वस्ती करतले त्या कुटुंबाचे वडील जावन मेरीबाय, तिचो पूत रिचाम आनी सून सेवरी आनी ताची दोगा भुरगीं रॉय आनी स्वीटी. रॉयक काजार जाल्ले आनी ताची पतीन शिल्पा. स्वीटी ताचे धावेचे शिकाप संपोवचे पयले एक चुडूक आनी सकट संगतीने मेतेरपण दाखोवन जबाबदारेचे भुरगे ते जावन आसले. ताणें ताच्या दुसऱ्या क्लासींत संगीताची रूच आपणायली. संगीत म्हळ्यार स्वीटी आनी स्वीटी म्हळ्यार संगीत. ताचे ताल्या सांगाताच ताच्या सोबायेन सगळ्यांक आकाशान करचें ते चेडू जावन आसले. एक दीस सकाळी मेरी बाई तेर्सकन चिट्यार बसून आसली. रिचां वाळच्या भाजी हाडून येता. आजकाल वायटच्या भाजी करची हा पळय तितली सुलाभ नाही. वायटच्या भाजी करता आसतना वायटच्या भाजयेन किडी येतात, ताचे उपरांत ती मुड्ड येता. आनी थोडे कडेन आसा न्ही वायटच्या भाजी, थोड्यांची देंट मोठे आसतात पूण पानां धाकटी. थोड्यांची पानां रुंद पूण देंट बारीक. पूण आमची तशी वायटच्या भाजी न्हय बाबा. आमचे देंटी मोठे पानांय रुंद पळय आगी. तशें जाल्यान आमकां हप्त्याक 5 पोटी वायटच्या भाजी सारतात. बाबा वायटच्या भाजी बरी आसा न्ही. हांव भितर रांदचें रावलें. काले म्हळ्यार जस्सी वणेचे फोन आयले. जस्सी वणेचे फोन आयला गे. वय हांवें काल तिका सांगलें सायबीने वायटच्या भाजी हाडटा म्हणून. हां फोन आयलें गे. आनी सायबीने वायटच्या भाजी हाडल्या. अळे त्या स्वीटीक आपय दोर आनीक बाटी हाड नेवन सांग इकी वायटच्या भाजी आमी बांदया. स्वीटी ए स्वीटी हो काले मम्मी दोर आनी वाळच्या भाजयेचे बाटी हाड पडटा. आयली मम्मी आयली. ये या इकी या स्वीटी ये काट म्हणल्यार बारे बरें जायचे. अळे ती अशी कर भारी सोबी जायचे. जे शिवण्याक इकताना आपले भारी संतोष जायचे. घालता पोट इकी बांद माय ये माय हो वायटच्या भाजी पळय कशी बरी या. हा बरी आसा पुता इग्गी दिवगी जायते. वेळ जाता काही बारी बरी वायटच्या भाजी पळय कशें आहा काट पळया. हांवें म्हणटा म्हाका हांव वायटच्या भाजी दिवन येता. अळे सायबीने म्हाका सांबाळ हांव वायटच्या भाजी व्हरून येता. माय येता. इग्गी ये पुता जायते. उपरांत रिक्सीच्या अंगडी दिवन घरांत हाडून तो भायर सरता. सेवरी रांदच्या कुडाक वचून स्वीटीचे टिफीन तयार करूंक घेता आनी स्वीटी कॉलेजीक म्हूण भायर सरूंक घेता. मिरी बाई चिट्यार बसून पेपर वाचून आसली. ते धाडस रॉय कामाक म्हूण भायर सरता. मस्त लोक येयला काय जालें गम्मत म्हणे आगी. सांगल्या बरी ऑफिसाक आणखी एक 15 मिनटां काय जालें करचें बाबा. आमची माय कितली मोवाळ म्हळ्यार तिचे गजाल उलोवंक म्हाका बारीक कशी. 15 मिनटां कशें या न्ही मायडे उलया इल्लें गम्मत करया. हो पुता आत्ता मुशेरी तेर्स करना आसली पुता. आतां काय क्रिकेटीचें काय आयलांगी ते मुक्ताला न्ही. काय जालें क्रिकेटीचे आतां कबड्डीचें आसा पुता. ताचे इंडिया कशें चलवाला आनी काय जालें कबड्डी पळोवनचे ते ओडटात पडटात आमी काय जालें करचें. एक म्हाका वाचूंक सोडिना मो माय आमच्या बिझनेसाचे येयला माय हांगा पळय लिंगायत नायकत्व के शाहजी नायकर क्लास. आमच्या बिझनेसाचें वयरच न्ही प्रॉफीट जायत आमकां न्ही. वय पुता वय. दट्टो काय जालें मा स्वीटी काय जालें. म्हाका कॉलेजीचे फीस बांदूंक काडले.
पप्पा भायर गेलाने तशें तूं इल्ले पयशे दिताय गी म्हाका इल्ले पयशे जाय दट्टो 2000 दट्टो बरं आसा न्ही तूं काने जाय तूं पुरा कान घे जाय ते आनी पयशे जाय जाल्यार सर हांव दिता तुका पैसे दिके सांभाळ बुता आले सायबा चा दवरल्या पी आनी त्या तुज्या मांयक दी का आले गो सदांय तिच्या पांया मुळा चा हाण दिवचे म्हाका सदांचे जाला आनी तुज्या पांया मुळाय हवन दिता हांव कितें या घरची कामाची गी आळे म्हाका तुमची साकरी करूंक तांकाना जाय तर भितर येवन व्हरलो आसा तुम्ही उलोवन पडा नाका बुता तिके हाड दिवन तांकां जाल्यार हाड दिया ताका सायबिणींचे बेसांव बुता बरें करून शिकोवन ये राय ताका तिके पावने बुता जायत बुता जायत जायत बाय माय बाय म्हाका हांगा सीट आउटार बसून आसलो जॅस्मिन ताची आवय टीव्ही पळोवन तातूंच मग्न जावन आसली हाय ॲरन ॲरन ಗೊತ್ತು ನತ್ಲೆ ಸಾರಿ ಸೈತೆ ಜಲ್ಲರೆ ತುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಪೋಳೋನ್ ಬಸ್ಲೈ ಅಳೆಗೋ ಮಮ್ಮಿ 15 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಣ್ಗಂದಿಲ್ಲ ಕಿಂಚೆ ಗೊತ್ತೆ ಐಫೋನು तसे आत्ता गेम डाउनलोड करून खेळूंक बसलो मात्र आयले दळत उपाद करूंक मार्गिंचे खंयचे मोबाईल जाल्यार किते पुरा मोबाईल एकच आसुने काले काही रे ताचे अळे मम्मे पळे नोकिया आणि आयफोन दोन्ही एकच काही सांगता पळे गे 1000चे मोबाईल फोन काणून गत नसल्या ताका आयफोना विशयान कितें कळी कसा रे वय मम्मे हळ्ळी गुग्गू म्हणून आकात पळोवंक सांगले हळ्ळी गुग्गू किंचे मागीर काले ते लिशा आनी शर्ली पळे कितली मॉडर्न आसा ती आनी हे एकले हळदी गुग्गू बरीत दिसता पळे वय मम्मे आमी गेम खेळया ಅವರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟಾಪರ್ಸ್ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏ ಈಗ ನೋಡ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟಿ ಬಾ 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 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋಗುವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಹೌದಾ ತಿಂಡಿ ಉಣಿ ಆಯ್ತಾ ಏ ರಾಜು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮಾರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಂತದ್ದು ಕಾಣಲ್ವಾ ನಿಂಗೆ ಏ ಅವು ಬಿಡಿಯಾ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಡೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದದ ಐಕೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ್ ನಿಕ್ ಯಾವ್ದಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಂಗೆ 1200 ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕು ನಿಂದು ಫೇಕ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೆಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ನಿನ್ನೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಚೂರು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗೊಗ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ವೀಟಿಗೆ ಆಲೊಂಜಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಳ್ಳಿ अळेगो तुझ्या हातांत एक मोबाईल असो ना एक मोबाईल ना आणि आमचट येताय काही निकळ गो जाऊन वच गो ನೀನು ಚೇಂಜ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗೋದು ಬೇಡ वच गो कोळोन कादे रावताय ए बारा ಹೋಗುವ स्वीटी आपल्या दुसऱ्या बेसराई पावून आपल्या वयर आनी कुटुंबा वयर कांटे भरता आनी आयफोनूच कानगेचे म्हूण हट्ट धरता सगळीं तांच्या कामार मेथीर जावन आसली रिचाम खावन जावन घरा आयलो मात्र कल घाम आणि या दग म्हळ्यार कल मोड आता कल दग अबा भूक ही लागते एका पंतान शिल्पा अरे पुता ही
ती बाटी भितर वर आनीक माम्मी कडेन आपले जेवण हाडून सांग तुका मम्मा मम्मा अरे पप्पा इल्लो भूक लागता काय ताका इल्ले वाटता की ये बा गेल्या बाबा आले स्वीट खाने बुता तू इतकं रागर खाल्या तू लई नका बोचडे आमचं थकपाने बुता तू कितलं बरं चेडू आमच्या खाने जाता गत की मोची फ्रेंड्स आयफोन 15 प्रो मॅक्स काढून बोलतात आणि मोचे डांगा नोकिया फोनात गत ना काय बोलले काय तुला काय विकत म्हणताय अरे तू इतकं वस्तू घालाय हरिया की बरे असं तुझ्याकडे मोबाईल म्हणताय ना मोबाईल आले पुता तुझ्या दट्टूकडे आपण ते दक्ते नोकिया मोबाईल आले ते अरे ऐक होता ऐक दक्ते नोकिया मोबाईलात तो 10वी PUC मुसर शिकवणं आता डिग्री पास करणं आणि आता आमच्याकडे हे खामाक लागून आपण आमच्या घराचे पुरा तो वहिवाट करणं सांगणे आणि आमचे घर सांभाळला तू कित्या बोलता आता मोबाईल जाय म्हणताय हे व्हडले मोबाईल आमच्या इकडचे ते कानून अलाउड ना फोर सेमिनार झाले तू ऐकलाय ना PUC सेकंड PUC झाल्या उपरांत मात्र भुरग्यांक अलाउड दिवंक आसा देताय अरे ते सांगितले एक दिवसाक मात्र ते कोणी पाळीना कळले नाही तुका अळे थाळो तिका सकल करून उलय पुता आम्ही अशेंच तुलावचे आणि धावा बुकेन आयलो कर कोणी जेवंकी ना हे आता कर एक हे झाल्या बाय मोबाईलाचे करत आहे का आले कपडे काय तू का जाऊच्या तू वस्तू खंचेच ना नाना मुनी तसे काय ना आणि आवे अलिन दोस्त रंगाची आणि ती दोन शिमटी घाललं गेले वस्तू पुरागल नाव असाना आले गो तू का काले झाला आज वडोल पापा वाटतो लढाई करना साई वडोल तावन आणि असे उलायताय तू का काले झाला आज तू आमचेच स्वीटी मो यात तुकांचे स्वीटी आले गो तू काल उलयताय समजाता म्हण तुका खाले ಗೊತ್ತಾಗಿ मुसो गो केदाळय फुरफुरतालो सगळ्या घरचो कर्स ताचो सांभाळ हांवें सत्यानाश करचे बरी ताच्या घरच्यांनी कर्स गेल्लो ताका खंयच दिसना कळटाने आणि हाच्या भयणीचे हाने बरा आले गो ये गो तू काय शॉपिंग करयता आले गो ये कशें आसा हे ब्लॅक ड्रेस तुका सोबीत दिसता हांव सांगता तुका ब्लॅक आतां मॉडर्न ट्रेंड गो ब्लॅक नाका वनी खंयचे म्हणी वायट जाल्यार दाखयता हे जायत गे हे कशें आसा हे जायत आले हांव हे ऑर्डर करता आनी चेंजीस करूंक म्हाका सांगी नाका वनिये दट्टू कडेन मंकू काले आले दट्टू कडे म्हणे तुवें पयशे इसारची गरज ना उठल्यार दट्टू बसल्यार दट्टू आमच्या सगळ्या घरात सांबाळलो पुरो तुमच्या ताका खर्चाक गेलो हांवें 2 रुपये इसारल्यार सर्ग नी संसार एक करता आले आतांत सांगता तू हे दट्टू कडे इसारचे नाका एक काम कर तू ती काले कॉलेजीक येताय तू ते कॉलेजीनी सोड आनी खंय म्हणी कामाक वच म्हाका कोण काम दितात वनी आले कोडयाळान काही कामाक काही उणे आसात गो आणि यार तुझ्या सोबायेक कोण काम दिना सांग आले म्हजो एकलो फ्रेंड आसा ताचें नांव रोमन तो कॅटरिंगांत आसा तो त्या कॅटरिंगान सुपरवायझर तूं त्यात कॅटरिंगा वच आतांचे चेडवां पुरा कॅटरिंगा येतात आनी हांव ताका फोन करून सांगता आले ताचेंच फोन आयले हॅलो हा रोमन तुवें कॉल केल्ले बरेंच जालें आमचे स्वीटी आसा न्ही तुका वळख आसा मू वय ताका इल्ली पयशांची गरज आसा ते तुमचे ओट्टू कॅटरिंगा येत जाल्यार तूं ताका आपोवन व्हरताय गी हा जाय फाल्यां सांजेर गी हा जाय ओके बाय आले गो स्वीटी फाल्यां सांजेर 4 वरां तुवें करेक्ट देरे बायल वचून पावपाचें फाल्यां सांजेर कॅटरिंग आसा थंय आनी तुवें लेट करचें पुरो गरज ना कळ्ळें न्ही ना ना वनी हांव बेगीच येता उडोल आमी ड्रेस ऑर्डर केल्ले न्ही ते फाल्यांच येता तांतले बरे वस्तू घालून वचून हाडली गोगो बरी मात्र थंय वचून करनाका कळ्ळें न्ही तुमकां तूं बायसर दिसताय म्हाका हा जाय ये ताचे इल्ले वस्तू रेडी पळय जाय पार्सलान येता शिल्पाचे पार्सल
ताका एक मोडान चेडू करता. ताका समाकट हिल्स घालून सोलूंक जायना तरी आपूण ते मोडान म्हूण चिंतताले. हें पुरा पळयोवन चिट्यार बसून आशिल्ली माय चेडवाच्या बातार पळयोवन जायनासतना रोयक उलो करता. राय ये राय खंय गेलाय पुता हांगा येती केशे अळे त्या स्वीटीची अवस्था पळय आमचे पुरा मोर्याद काडटा गी म्हणून येस पळय तसो स्वीटी हे स्वीटी काले व्यस्त तुझो काले उतर घाल नाही ताका दोन तिके चिप्स समजाय पुरा पुता. सोबी दिसतले काले स्वीटी हे शे काले पळया आतांची चेडवांक पळया काले वेच घाल लायल्यान शे करतात काले तुम्ही पळे मम्मे ताने इसरले तळे इतले पैसे दिल्यात की ते पोरा 500 रुपये एक्स्ट्रा दिले ताने पळे हे उतर घाल नायला आणि हांव ताका एक पैसो दिना काले पुता ये पॅन्ट घालना तू खंय बैसरलाय काले घालना सोगी हें पुरा आमच्या घराक ये पुरा सोमा जाल्ले न्हय पुता अरे काय जायना जाल्यार कळलें पुराय म्हजी फ्रेंड्सां घालतात आणि हांवें घाल्यार काले रावका सांग तूं आळे पुता ती फ्रेंड्सां घालतात म्हणून तेंकां हांवें सांगूंक जायना तूं म्हजी धू पुता तुका हांवें सांगीत हे केस बरें करून बांद तूं आनी बरें वस्तूर घालना तूं भायर येताय जाल्यार वचू तूं घेत राव तुका काले कोत्ता हें पुरा तुका आवयन सांगलें आयकता जाल्यार आयको पुता तू चल तुजे तें ताल्ले तिके ताळे आरे पुता तें खंय वेता मम्मे तू काय टेन्शन कर नाका ताच्या फाटल्यान हांव येता हांव पळयता ते काले करता म्हणून आडे मम्मे तुम्ही एक कित्या ताच्या पाटल्यान पडतात ते काले ल्हान भुरगेंगी ताका गेल्ले बरी पाटी वाट गोत्तू नागी गेल्ले बरी सांजेर पाटी येताले तुम्ही ताच्या फाटल्यान पडो नाकात तूं जाल्यार कोडयाळ भोंवतालें गोत्तालें पुता तें हांगात एक 4 कडे गोल्लें चेडूं देवा तुमचो पाव मम्मे तू ये भितर म्हाका हिऱ्याराय आयको जायना हांव सरता भितर कॅटरिंग आयले काले आयले रवे यो पळय आतां तो टेम्पो स्टार्ट करता अरे बरे नोट तांचा ये आया कोण तो काढल्या आमचो संकेत हे का आले रे दुपार उडयता जोडल्लो रे म्हणले बरी एक सांगत लोड कसोय जालो घरच्यान कुशेची खबर एक दवरल्या इतली व्हडली बोट येताना घालनो सांभळा की धाकटी बोट जाली रे तुका जापा पिवंक गत्तू नातल्याक इतली व्हडली बोट लायल्यार तुका कितें जाता अंकल हांवी येचे गी नाका नाका तू नेक्स्ट पाहिजे जाय आता कोण वशिंग हाका कशें चेडू आरा वयले आज कॅटरिंगा गायले चेडू बारीच सोबितले रे वयरे वयरे खंय गेला एक चेडू इमेल ना कशें घरच्यांनी आंदोरला म्हणटाय पिवन आतल्या प्रॅक्टीस केल्ले उरी आता लाखाला चेडू इमेल्ले उरी आता या गो स्वीटी ओ खंय दोंगता ये सकिला तुका चेडू मेळ्ळे म्हणून म्हाका सोडून वयताय रे राव राव हांव तुज्या सांगात येता ही कली गत जाली चेडू मेळ्ळे म्हूण दावल्यात हांव एक हांगा तेंकडी दवरले बरी नीट रावला पियोंक म्हळ्यार खंय मुसोर धांवतात पळया हांव एकांच्या मदें पियेनातलो लेन्सी आमोणी आयला गी पाटी येताना तुज्या पुता लोड करनोरूंका पिकअप सांग पारुकचे पियोंक गेला सुरू आज वण्णा उमो करूंक हांवें वचचें न्ही लोड करूंक हांवें तसचें ना जाल्यार तांकां जायना आज उपरांत ताका कॅटरिंगान मेळिल्ले पयशे उरोवणी करण जाताना ताचे कडेन आयले 70,000 ते सोडून ताका आयफोन कान घेवचे तितले पयशे नातल्ले स्वीटी आपल्या फ्रेंडाक कॉल करून आनी घडिले विशयी सांगता आनी तो ताका
तुजे कडेन आसले पयशे हाडणे म्हूण सांगता आनी स्विटी ताच्या सांगाता मोबायल शॉपाक येता. आयफोन 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 रुको रे ये काले फादर आका रावयला मोबाईल इकूंक यो मासली इकूंक का पयले बरी आपयता स्वीट इल्ले स्टँडर्ड आसा जे आयफोनाचे शॉप स्टँडर्ड से बुलाव रे तुवें आयफोन म्हणून थंय सोडू तुका खंयचो आयफोन जाय 15 Pro Max. तुजे कडेन पयशे आसात म्हूण पयशे 70 आसात. हां 60 जाल्यार कितलेंय पुरो आमी टायट जावेत 70 पुरो जायत 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 या या नमस्कार तुमचेडे आयफोन आसा गी आमचेडे सुरूतांतले लास्ट मसूर मेळटा तर 1 किलो साकर कालदो चा पिठो आनी 1 मिरसांग जाय 2 लिंबे नाकात गी ते मुजेडे आसात म्हळ्यार घरा फ्रिजांत आसात म्हज्या हांगा एक आयफोन इकोना म्हूण हांव म्हणटे पिक्चर आसा तुका काले जाय सांगा तांती धन्या कूल 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 म्हाका आयफोन जाय स्वीटी हांवें सांगलें न्ही हांव बॉम्बेतावन आयिल्लो हांगा माकड करून म्हाका बारीक कोता बरें कर माकोड. जाटो इन लोगों को फोन दिखा दो रे भैया हमको आईफोन चाहिए आईफोन है ना कौन सा आईफोन चाहिए आईफोन 15 प्रो मैक्स चाहिए आईफोन 15 प्रो मैक्स ना देखो इसका कैमरा देखो इधर से जूम करेगा तो कितना अच्छा दिखाता है देखो फादर तुम्ही व्हॉट्सअपार इतले फोटो घालतात ने आमचेंत मोबाईल काण घेया कॅमेरा तितले क्लॅरिटी येता अशें पळयचे हें जायत न्ही दिसना हें. दिसना जाल्यार व्हड न्ही हें जायत तुका बरें आसा मोबायल धन्या कितले जातात 50 पैसे तितले उणे मेळटा गी कोडयाळान काले उलयता यो आयफोन काणयो कायला काय काले अंगडी कायल्लोय की आयफोन रे ते स्टँडर्ड जायत जी ताका काले धन्या इतले बेच्च जाताय कूल डावन आता 70 आसात पुरो गी 1,50,000 मोबाईल ते 60 दिल्यार आणि 70 दिल्यार आम्ही काले करचे सुरूचे मोबाईल इकचे धन्या कूल डावन आमी EMI करया म्हयन्याक 5,000 बांदता स्वीटी तूं वच ते मोबायल काडून पैसे हांगा दी हांव दिता तूं वच ते बाय. हे 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 पेमेंट जाऊ ना काही धांवतात कूल डावन तर ते EMI ऑप्शन पैसे मिळतात आज पार्टी साइन घालूंक ना हांगी साईन घाल रप्पा EMI जायचे ने पुरो डिस्काउंटार एक मोबाईल वता जायत नाही मोबाईल चोर फादर हे काले आमच्या आयफोनाचे अंगड अले सोरचे आणि आयल्यार आमच्या अंगड लॉस येतो लॉस आणि चल रे कोडयाळान कांय फ्री ना बसाक एक टिकेट फ्री आसा इतले पैसे मिळले केला तशेंच पबजी आनी हेर गेम्स ते डावनलोड करता आनी त्या गेमा सोवे एक असलो गेम डावनलोड करता तो आमच्या जिवनाक समारेकार तूं जावन आसा ब्लू वेल ताचे उपरांत ते इंस्टाग्राम अकावंट क्रिएट करता आनी ते ताच्या फ्रेंडाक कॉल कर आनी मेसेज कर इंस्टाग्रामान फॉलो करा म्हूण सांगता. एका दिसा स्विटीक इंस्टाग्रामांत एका चेड्याची फ्रेंड रिक्वेस्ट येता आनी ते एक्सेप्ट करता आनी तेंच जावन त्या चेड्याक मेसेज करता आनी तो चेडो जावन आसा डायलान म्हणून. ती दोगांय फोनार डेली मेसेज आनी कॉल करन आसतात आनी तांची इश्टागात मोगार बदलता आनी ते सगळो दीस ताचे कडेन मेसेज कर आनी उलोवन आसता. हॅलो काले करता कांय ना अशें ताल्ली आज संजेर म्हणी फ्री आसा गी संजेर ना घरा काम आसलें आज भोवूंक या म्हण चिंतून आसलो तर बरें दोनपरां फ्री आहा गी दोनपरांगी जायत तर आमी सिटी पार्काक या गे भोवूंक सिटी पार्क जायत दोनपरां बारा वरात जायत जायत मेळया बाय ओके बाय बाय बाय
वर्सां सांगाता डॅलाना मेळोंक येतात आनी ते बरे करून भायर सरून येता आनी ती दोगांय पार्कांत एकामेका वळखतात. संजीर म्हणी काय म्हणी प्लॅन्स आहेत की तुझे दोनपर तर संजीर आम्ही पब्बाक या हा पब्बाक लेट जाता ने लेट कितले 7 वरां फाटी तर या हा तुवें सोडीचें मात म्हाका घरा सोडया ओके तर या या पुरा घरा हांव आतां ऑफिसर तूं म्हजें असिस्टंट कळ्ळें म्हणो आमी खंयच्या खंय बसता म्हणो मस्त दिसांची एक शिकार एक बाकी आसा आनी आमकां आतां शिकारी आमी आज तरीचे कळ्ळें म्हणो खंय रे तूं राव रे ओ बाबा हॅलो काय झालंय तुमच्या पप्पान तुम्ही खाली ड्रिंक्स मात दिता सांगितलं आता तुम्ही ड्रग्स विकतात हें परत जाय ना तुमकां दुनिया फोन करता हॅलो हॅलो तू काय रे बापूटाई कान सुला धरता आता हॅलो हां जायना ना जायना हां जायत केद व्हडलो पोलीस जाल्यार आयलो लायन आगत मागीर अरे कोण्या आज पब बंद झाले पुरा घरा वसा तू असे म्हणून म्हाका गोत्रातले मुजी म्हणून काढून येतय तू तुझे दरम्यान म्हाकाय माट करतय तू अबे काय करू ना प्लीज शिल्पा ये शिल्पा हांगा या पुता ते स्वीटी खा लेंगरता फोळे पुता अळे पुता लगी ये खा लेंगरता फोळे ते किती अवस्था चेडवाची तुका काल पिशे सुरू जाला हिंगी कालक मरतय कालक विकबी येतय आम्ही मोराचेत कळले ते म्हजो तो फ्रेंड आसा न्ही बॉयफ्रेंड म्हाका सोडून गेलो गोत्ते आनी म्हाका इंस्टाग्रामार तो कोणी लायक्स दिना गोत्ते कोणी कमेंट्स दिना म्हाका गोत्ते कोणी दिनात इंस्टाग्रामार लायक्स दिल्यार मात्र गी लाईफ न्ही तो चेडो सोडून गेला दुसरे चेडे मेळना तुका ते आत न्ही काल करून घालाय तुवें काल पुता शिल्पा तू घेत राव काल गोत्तू ना पप्पा आता काल करता म्हाका समजना पहिले ताच्या आतां काल झाले ये काल झाले आमच्या घरात अळे पुता तिक्के वगेत रावा पुता ताका आमच्या फिरकत भात्री कशेन वत मुनी वांजल रजार करनाडा हालय जाऊन दी हांव रॉय के फोन करता फोन कर पुता हॅलो रॉय अशें जाल्यार बुगी एक घरा आतां ती कितलं बरं असेल आमच्या घर आज या काल झालं काल शिल्पाने कॉल केला हे पुता रॉय पोळे आमच्या आमची काल वेस्ते होसे आता राणे झाला काल बोंबरता आज सांगतो
संत्र्या बरी आली आमच्या ये स्वीटी आज चालला बोले या मोबाईलच्या मोबाईल के खाले शे खाले झाला का चा उता राय काल मी घरी चले उता शे ताका एकटे आपणा बुटा हे ड्रग्स हे कोणा का दिले हे पुरा खैतान मेला का ड्रग्स मुळे काल होता हे एक मादक द्रव्य मम्मे हे ओढल्यार ते पिसान दूर जातात ये कोणा अरे पुता त्या काउन्सिलिंगाची असा मुद्दालय नाही तू वय पप्पा असे इष्टी नसा त्याच्या कशी आपण वरया ती बेस्ट तुका आम्ही बरे करून आपण वरता पुता तू कार काढ तुझे पा अकेले दर औरप्पा कार काढण्याचा हे देवा मचा आमच्या तू एक वाचा स्वीटी रॉय आणि रिचा मेळून काउन्सिलिंग सेंटराक आपण सेवरीना वतात ये सेवरीना ये पुता आम्ही भितर याते आता बरें जावन येतेले स्वीट ये खाली झाला बस येता का बस खाली झाला आमच्या 17 वर्षाचे आमचे बाळ आज किती वेळा फक्त खाली झाला शे किती कष्ट तुम्ही काय चिंतनचे नका देवाका सदवून सांगचे किंचे ना तुम्ही बाहेर राहा न सकाळी बाहेर राहा त्याचे खातीर मागा बाहेर राहा बरे असले की इतले पोता आणि ते सांगतले ताका कितेम निकन बरे करा त्याच्यावर टाऊन इल्ले उलयता तुम्ही सकाळी बाहेर राहा स्वीटी समाधानांत बस समाधानांत तू काय सांगचे एक फाटी ऐकतो तुका आता मोबायलाचे गरज काले आसा तू बरे कारण शिकोवचे चेडू शिकचे टायमार बरे तरेन शिकाजे आतां मोबायल कान घेवन फेसबूक इंस्टाग्राम गेम्स म्हणून तो रिगल्यार तुजे स्टडीसाक कितलं कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जाता गी घरा एक माग न्ही करूंक जावन दी तुजे पापा मम्माडे उलोवंक जावन दी तुका जाता गे वेळ पावता गे तुजे पापा कितलं रडून आसा तुका पळोवन म्हजे चेडू काळो खर पडला म्हणून तांकां दुखय नाका रडी नाका तूं हांगा आयक स्वीटी तूं समाधान कान्हेचें मुखार तूं काम मेळटा ना तुका व्हडले मोबायल कान घेता तेन्ना तुका गरज आसता ताका दुखय नाका तूं तुमचें कितलें बरें भाग्यवंत कुटुंब सगळ्यांचे मोगास समजो तूं तुका देव नवो उजवाड दिवन आसा तुजे जिविताक तुजे पप्पा सांगतले ती व्हडले सिंगर म्हणून ते देव तुका दिल्ले व्हडले देणे ते देवाक आर्गां सांगाजे तशें तूं तुजे जिविताक नवो उजवाड दिला ते देवाक खातीर एक सॉंग सांग Very good. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. देव ताका संपूर्ण तन गुण केला ताका आपण सोनू बरे एक कुंसार दिया तुमचे जीवन लाईफांतानी संतोष असता बरे आज पाणी जाता बरे त्यांना आपण थँक्यू तू त्यांचे पेमेंट आणि करणे हांव ताका आपण व्हरता स्वीटी काउन्सिलाक गेल्ले मागीर ताचें जिवानच बदलले आनी ते बरें जावन येवन तुका वय पुता वय वय The best singer of the hour goes to Sweetie DeCosta. आज खंडीत आमचे स्वीट या पळय पयलो स्थान काडून येता म्हणल्यार म्हाज्या खालचा लागता आय मागोण आसली
आता आज तुझे सॉंग आने बेस्ट आले कितले बरे आसले पयलेच्या की तू कितले सुधारले म्हाका इतले संतोष भोगता की कॉंग्रॅच्युलेशन स्वीटी या आमी घरा या बरें स्वीट्स करता पप्पा आमचे स्वीटी आनी सिंगिंगान फर्स्ट प्राइज पण गेला ताणे जर पळय ओ हांवें सांगलें न्हय माई हांवें सांगलें म्हज्या खर्चा लागता न्हय म्हणून आज बारी कुशेन आशिल्ले बरी दिसतात तुमी आमचे एका वर्सा उपरांत त्या मारेकार मोबायलाच्या पिड्याक बली जाल्ले आमचे चेडू आज बरें जावन परत पयलींच्या सिद्धे कसून पावून आमच्या घरान संतोष पावला सेप्टिंबाय हे आमी देवा घरका दिवया आमचे स्वीटी बरें जालें ताका स्वीट्स दिया बागेवन कुटमा पेसाव आमचेर घाल सोलोंच्या आमी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां बागी तुजी सार वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदां काल जेजू तूं आमचो राय मोरये तूं आमची माय झुजे तूं आमकां जाय मागता हांव तुमची ससाय मोबायल तशी इतर माध्यमां आमच्या सद्या जिवनांत गरजे पुरते वापरल्यार तातूंतल्यान आमकां तशेंच आमच्या मुगल्या जिविता फायदो जाता मुखार व्हडलो पात्रप जाता अरे सिंधी काम करतना कामा वयलें ध्यान धरू तुजो पोतू शिको सिमिनरी वचून पात्रप जाता म्हूण चिंते नाका म्हजो पोतू शिको न्हू तो व्हडलो दाक्तेर जावन दी म्हाका राग हाडय नाका आले न्ही डॉक्टर जावचें नाका एक बरो पात्रप जावन दी आले म्हाका राग हाडय नाका म्हजे आरंजी नाका म्हजो पोतू दाक्तेर जायचे मागीर काले सायबा तूं ओच तूं तुजें काम कर तुम्ही काले झगडे करतात म्हजी आज PUCची लास्ट एग्जाम किरकिरी करनाकात म्हाका बरे मार्क्स मेळचे बसून मागात सायब पुता हांव तुजे कडेन देवा लागीं तुजे खातीर देवा लागीं मागूनच आसा वसू तूं मागून राव तूं हांगा बता आले बता तुका बरें शिकोवचें काल्या वतें तुवें बरो शिकोवन बरो दाक्तेर जायचें म्हणून आले हांव पळय तुजें बरी आसतना म्हाका जाल्यार पॅन्ट नातलें बता पयलें शर्टी नातलें आले असलें तें भायरास हाडलें हे असले भायरास पेंगटा बांदून तो गुंडी गाते कसून सकाळीं उठून रेड्याक एक नांगोर जुंगान घेवन गुंडी गाते कसून येतालो बता येवन त्या वळांत पळय बैल अशें वळा पळय ते त्या रेड्यांक धुवन एंत भायरास पिळन अशें पेंगटा बांदून येतालो तुका कोत्तें येतलो हांवें सांगलें तुज्या मामी खालें कोत्ता अळे ताच्या मागीर घरा वचून पोत वचून सोप हाडटलो दोन बरें तुका कोत्तें तुका कश्ट दी म्हजे कश्ट तुका मेळ्ळो तो म्हणून आल्या पुता आल्या आतां म्हाका काम करूं बरें जायना तूं फातराक जाल्यार म्हाका कोणा आल्या म्हाका आल्या BP शुगर कोलेस्ट्रॉल पुरा पुता आनी तुजी मम्मी पळय त्या फातराक सांगलें की आल्या सिंती तूं भियेनाका तुजो एकच पोत पूण मांडोवन करनाका ताका सिमिनरी भरती कर ताच्या मागीर त्या कुशेन पळय ते येते मोठें जाला पुता येते मोठें जाला ताकाय काम करूं जाता न्ही तूं नाका पुता तूं फातराक जायनाका तूं दाक्तेर जा येते तूं वच आमी तूं वच बरीशी अळे रे विनीत काले झाले रे तुझे रिझल्ट मुझे काली जावा जाता रे तितके वगत राव साहेबिनी ताका रेंज मेळचे न्ही रिजल्ट येचे न्ही सांग तूं होय बाप्पा हांगा रेंज ना मस्त पटी हांवें प्रयत्न केला जाल्यार रिजल्ट मेळना रेंजमेंटच्या जागेर वचून ट्राय कर न्ही रे पुता काय मंड करना कोण करना साहेबिनी देवाच्या बेसवान ताका बरें मार्क मेळटले आत्ता मेळटा रेंज येस म्हाका 670 मार्क्स मेळ्ळ्या देवाक जाणार का देवा कडेन माग तुजे फोन कर आनी माग आले बता काल आमी मार्क मेळ्ळेले का रे आज नवे ना न्ही पाद्र्या बडे बेसा मागून नवे नाव सोडले येते अल्पसंख्याक इलाक्यांत 10 लाख लोन काण बऱ्या कॉलेजीक भरती जाता तशेंच हॉस्टेलांक रावून शिकप मुखार शिता मुखार कितें जाता म्हूण आतां मुखल्या दृश्यान पळोवया बऱ्या कॉलेजीन शिकचे भाग म्हाका मेळ्ळा देवाक जावन अर्गां पप्पा मम्मीच्या कश्ट वावंटवरी हे साध्य जाला कॉलेजीन शिकचे कश्टांचें काम जाल्यार कॉलेजीन नाना सोयेचे भुरगे हांगासर आसात देवा म्हाका वायटान पडन अशें राग
कसं असाय चांगले बरी तुझे तोंड बडी चाप्पे दिसताने बावल्या वांग्या बरी आले रे वांग्या बरी नाही रे आंबाडे बरी झाला त्याचे तोंडगी पुरो तुमचे दुरसाने मुझे तोंड आंबडे बरी जाल्यार तुमचे तोंड गोळी बजे किती चाप्पे दिसताय समस्या सांगणे परिहार करयाने सॉरी इष्टा समस्या परिहार मागीर दिवया आता आमी सद्याक जॉली गम्मत आनी डान्स करया नातबोनाचे वेळा देणे सुयोगासा मजा मार फाल्या किते गोडा चिंतला कोणे आयच्या दिसा मजा मार ह्या संसारात पावलक बारा स्वर्गाक बोची आसत दारा थिएटरा बियर भारा रोस्त्यार दिसतात सुंदर तारा हे तर नाटबोनाचे वेळा देणे सुयोगासा मजा मार कोणाक कॉलेज कॉलेजीन ताल्लेन्स किरकिरी आजिले पिटक घाल्या की इल्ले जाले साईबा पावाना इल्ले बाबा के इल्ले मायक इल्ले पाद्रा बाके इल्ले शिष्टांक तांकां दिल्यार मागीर म्हाका हांव पियेता हायस्कूलांत रोण्ण सर आल्लो ताका आदी ಕೂಡ आसत नाने इल्ले रोण्ण हांव इल्ले मिक्सर खाता कसो आल्लोय रे तू काल जाले काल्याक रे पिये रे आले रे दोर रे ते कितले मिळोनचे कोळी जाय काय कशे नाका नाका तू कसोय पाड जालो आमकांय पाड करताय की कसो आल्लोय तू काल जाले रे तुका कळली अवस्था रे तुजी कसो रे तू असो जालोय घरांत मागणें करतालोय इगर्जी घेतालोय बायबल वाचतालोय पूण तुका आतां कितें जालें रे पूण आतां कित्याक रावेले मुखारशी सैबा पियेल्या पोटसाराची जीप सुट्टा गी इतलो बरो आसलो विनीत ओय कितले बरला ताने आजा पुत्ता जा नो 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 यस 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 तू बारीक चितालोय सैबा हांव बदलना पियेना म्हणून पूण आज कितें जालें यो जालो वडलो पी वड्डो वय पैसे आमचे माझ्या घरचे ताने जाला तो वडलो पियांडो खंडीत तुवें सांगलां सट आसा नाही रे विनीता तू सांगतलोय न्ही रे आमचे कश्टी बवार्थी कुटा म्हणून खंय गेल्यार आता तुजे कश्टी बवार्थी कुटाम हे तुजो बवार्थ वय पियेल्या पोटसर खाइये कळना आता ताची कश्टी कुटामगी कळना आता पळयतना आमी या हांगाथून आका पळयल्यार जायना या आमी हाचे कोणें आयकोनचे वय हाची कश्टी कुटाम म्हाकाच जालें आमी या आमच्या इगर्जीक नवो पाद्रा बेंचार आसा या आमी तू हांगात राव रे आमी येतात रे रावा रे जॉली काय रे आनी बटी ये रे जॉली मागीर कर कितले जॉली तुका गोत्ता आमी तुका पियोनाचे गुलाम केल्ले म्हणून मा तू इतलो व्हडलो पियांडो जातो म्हणून हांवें चिंतूंक गुत्तना तू जॉली कर कालेय कर म्हाका 4 फ्रेंड्साचे उतर बरें जालें तांतले एकले चेडू आसा शार्या म्हणून
ते आमच्या कुटुंबाक कश्ट कुटुंबाक काश्टी कुटुंब म्हणला कितले धैर्य असे ताका पाद्रबा म्हज्या काळजाक कितले दूख भोगले ते म्हाका कश्टी कुटुंबाक काश्टी कुटुंब म्हणला म्हाका मस्त हे काळजान दूख भोगले हांव पयलेंचे बरी तो वांजेला निवासांक सुरू करता पाद्रबान सांगला सद्या वाईट बला निवासीचे म्हणून फ्रेंड्साचे उतर आयकून मस्त बेजार पावता आनी निराशेन भरता ताका ताची आदली जिणी उडासाक येता कुडाक वचून बायबल कान वाचतना हांवें बरयल्लें कागद ताका मेळटा म्हज्या मोगाच्या पुता बरें करून शीक पुता हांव आनी तुजो पाप्पा कशकान तुका मेडिकलाचें शिकप शिकोवन तुका धाडलां उडास दवर बरें करून शीक म्हाका आशा आसली तूं एक पात्रांव जायचें म्हूण पूण तुज्या पाप्पाक धाकटेर जायचें म्हूण आशा आसल्यान तुका धाकटेर जावंक प्रोत्साह दिलो पुता उडास दवर आमचे कश्टी जिवीत पयशे विबाड करिनाका हर एका दिसा बायबल वाच मागणे कर इगर्जेक वच उडास कर आमचे कश्टी दुबळे कुटुंब पुता फादर देवाचे बेसो कितें तूं आतां मिसाक आनी नव्यानाक अप्रूप जालाय कितें तुजें तोंड पावलां बाय बेजाऱ्यार आसाय कितें सांग वय फादर सत सांगले तुमी कितें विनीत बेजार करनाका फाटी सरनाका सत सांग फादर फ्रेंड्सा सांगता आसतना नाका जाल्ले गेला फादर पियोन 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 जाला मादक वस्तूंचो गुलाम जाला हांव आतां कितें करूं फादर बेजार करिनाका विनीत मागणें कर आनी देवा कडेन तूं बोक्साने माग फादर देव म्हाका बक्षीस घे खंडीत खंडीत बोक्सानेचो देव आमचो लेटर दिताय कालें बरयलाय लोन काडला न्ही आवय बापायनांनी वय तुजी पप्पा मम्मा कश्टी आनी बावर्ती जाल्ल्यान तूं बरो जालय वस तुज्या मम्माडे आनी पप्पाडे बोक्साने मार आनी तुजे मुखले मेडिकल शिपा कंप्लीट कर जायते तूं बरो जाताय आतां तुवें मतींत कालें धरलाय पयलीं पुरा पाठ सुड्डी सोडलें न्ही आनी तूं बरो जाताय आनी बरे मार्क काडटाय म्हाका एक कार्य आसा आरासोळीगे पाळण्या धरून हांवें आतां अर्जंट वचचें ते तुका बरें जायत हांव येता कितलो व्हडलो संतोष म्हाका देवा हांवें चिंतूंक ना म्हाका पळोवन तुजी उतरां सुटना न्ही वय सायबा संतोष चडोवंक जायना म्हाका सांग न्ही तुका गोतू न्ही तुज्या पुताक मे म्हयन्यांत ओर्द न्ही म्हज्या पुता मे म्हयन्यांत ओर्द वय म्हाका गोतूच ना न्ही तुका खंय उडास सायबा तूं मस्त बिझी न्ही देवा मोगाळा जेजू कित्या म्हळ्यार एक पूत सेमिनरी भरती जायचें जाल्यार एका आवयचें बेसांव आवयचें मागणें कितलें गरजेक न्हू म्हाका आज घडलें हांव धाकटेर जायचें म्हणून राखून आसलो पूण देवाच्या कुसेन म्हजो पूत धाकटेरी जालो आज सिंतीच्या मागण्यान तो एक फादऱ्या बी जालो कित्या उदाहरण सांगचें जाल्यार एका कुटुंबान 4 भुरगीं आसूं दी नाल्यार एकच पूत आसूं दी आवयचें मागणें आसल्यार कंडिजान त्या कुटुंबान तो फादऱ्या जाता म्हणल्यार हांव तें शास्त्र उदाहरण सांगचें जाल्यार आमचो फिरगेचो विगार बापालो तो एक शर्मर म्हणटालो
हांव सिमिनरी येताना म्हज्या मम्मीन सांगलें तूं सिमिनरीचे व्हडले विशय न्ही पुता तूं सिमिनरी गेल्लो फाटी येनाका पाद्र्यार जावन ये म्हणलें त्या आवयच्या बेसान आज आमकां बरो विगार मेळ्ळा आमच्या भुरग्यांक तो सेवा दिता पूण कितें जावन बरो आयकतारा म्हज्या पुताची व्हड तुमकां सोमेशान एंत म्हजी आपोवणें तुमी सोमेशान येजे म्हण तुमकां आत्म तुमकां सोमेशान देव बरें म्हणटा देव बरें कर सोमेस्तान देव बरें करूं इतल्या अपुरबायेन ईद घालणं फुलांच्या झाडा मुळात माती सरली पडे सक्कट नाश केले सक्कट वस्तून सोडले सण्णी मिरवंक हांकां हांकां कितें कुंगडा गुडा भितर घालूंक मार आयला गी सांत खंयची सकाळी पडले बडबडताय काले पुढे सकाळी पुढे धडबडताय तितकेशे लोक उलय तांकां पुरा आयकता कुंकडांक कितें तोंड येताय न्ही तुजी भास समजता काले समजोवचे आनी काले बबडचे त्या सेल्लीन सकाळी फुडें कुंगडान सोडून घाला म्हज्या फुलांची झाडां पुरा वस्तून छल्ला पिल्ली केल्यात वैगा म्हणटाना तुका जाय जाल्यार थंय वचून पडे एने कोलो येना तांकां वोवन व्हरूंक हाळे गो कोशा आयतारा सदां मिसाग येताय सदां मिसाग येताय त्या पाद्र्यापाच्या आयकल्ले शर्माव कितले जातीत त्यो जोमोत्यो त्यो आयोग जोडुल्ली शिकोण कितली जायत घरा येवन योस्तू की तुज्यो गाळयो ते सकट सोमा परवां ल्हान क्रिस्तांव समुदाय दीस आसा न्हय आमी वाड्यावार स्किट करूंक आसा आनी आमचे पाद्र्याप आसात न्हय ते कांय ओगीच बसनात आमकांय ओगीच बसून सोडिनात आमी कांय करचें खरें आयतारा म्हणटात हें करा तें करा करिनातल्या तांकां राग येता आमी कांय करचें हाळे गो कोशा हाळे गो कोशा तुवें पुरपुरल्यार कांय बऱ्याक पडना तो पाद्र्याक कितें आमच्या पाडाक सांगता गे आमच्या बऱ्याक न्ही गे जेजूची सुवार्ता आमी फासार करीचे न्ही गे हांवें कितें रागान सांगलें मोगान न्ही हांव म्हज्या समुदाया खातीर कितेंय करूंक रेडी आसा हां सांगले बरी आतां गुरकार आनी वाड्या समितीचे संडे येवंक पुरो देखून दोयल्यांक गर्दी तळ करशी हांव तांकां पिवंक रेडी करता येया येया बसा हांगा बस पुतात हांव येतना आगी आंटीक म्हणून आयली बाप तिका बारीस संतोश जालो बिनमोत एक सुरीस रावताले उलयता उलयता म्हणा लागली सांजे रामोरी तेर्स म्हणोंको आनी दीस पडते देवाचे उतर वायसोंको एकलीच म्हणून बेजारा येवसारी लागली एकलेकच म्हणोंको कश्ट बघता काही राई जाली नेंगी बाप वय हांवें तिका फोन केल्लें ती म्हणाली तेंच म्हणाली म्हज्या लागीं आतां तिका दीस टिल्ली उणी जाल्या म्हणटाली आमी स्किट्टा विशयान उलोवंक आयिल्ले न्ही गे हांवें एक स्किट्ट दिल्लो बारी बरो आसा मस्त नाम पात्र घेवेत हां वय स्किट्टाक मांडावळ करया पयलें त्या आग्गी बाया विशयान कितें पण चिंता पाटायचें न्हय गे
धाकशेल्या घरचे एक एक दीस एक एकले सांजेर वचोन तेर्स म्हणून सांगा दिवचें बरें आसलें. आं वय हें एक बरें सुचन. कितें म्हणटा तुमी सकाळां? जायत तर हांव आजच वाड्याच्या व्हॉट्सॅप ग्रुपाचेर कळयता. जायत तशेंच करया. तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. रॉयस्टनान स्किट हाडलो हांवें पोर वाचून पळयला. बरो आसलो. तुमी सकाळां घरा व्हरून वाचून पळया. सांगिल्लें बरी हाची जबाबदारी रॉयस्टन आनी सेल्विटाक आमी दिवया गे. बरें तर आमी मुखार सिया. गुरकारामा मारलो. ए विजय बस. कितें खबर? विशेष कांय ना गुरकारामा. येणे पेंटेक येतालो तशें तुका मेळून येवया म्हणून आयलो. सांगल्लें बरी वाटेर येताना तो कुमेरी कोटचो रिचाब मेळ्ळो. ताचे कश्ट तुका उलोवंक लागलो. परच्या पावसाक ताच्या घरची वणोद फाटले कुशीन कोसळल्या काय. पोरणे करणे आदलें करणे वणोदी मातयेची. ल्हानशा माठार एक घर बांदीचें म्हणून सांगा लागलो. तशें हांवें चिंतलें आमी वाड्याकारांनी कांय सांगाता मेळोन कितें कुमो करयत गे म्हणून. तशें तुज्या लागीं सांगया म्हणून आयलो. आं वय आमच्या वाड्यांत बारीस कश्टांत आसचो म्हळ्यार तो एकलोच आनी ताचें एकच कुटाम. भुरगीं हायस्कुलान शिकतात. ती दोगांय कुली काम करून घर बांदतलीं गे. न्हय भुरग्यांक हायस्कुलान शिकप दितलीं गे. न्हय पोटाची भूक थांबयतलीं. हें सकड पळोवन ओगेत बसचें बरें दिसना. तर बऱ्या कामाक वेळ करचो नाका. आमी आतांच रिच्या बाकेर वचोन गजाल कितें म्हूण समजया. तांणी मस्त बोलें भरलां. तेंय आमकां नितळ करचें काम करयेत. तशेंच फावंडेशनाक माती भरचें कामय करयेत. आनी थंयसर वळा कडेन व्हळ लग्गी आसा न्हय थंय तावन रेंव आनी रास करयेत. हें सकड काम आमकां सेवेच्या रुपारच करयेत. तशेंच थोड्यो वस्तू दाना रुपार इसारल्यार आमच्या वाड्यांतले बरे मनाचे मनीस कांय ना म्हणचे नात. हां वय म्हाका येदोळ वरेक वाड्या कारणे कांय ना म्हणोंक ना. तर आजच हांव वचोन विचारतां.
देवाचे विणेची नेमुचे अधुरी. कसो आसा रिचाब येजमान भुरगीं नात गे ते कामाक गेला भुरगीं इस्कॉला गेल्यान हांव इल्लें घरा काम आसले वरवीं घरा सरवलो परच्या पावसाक आमची फाटली घरची वणंद कोसलोन पडल्या ती इल्ले रिपेरी करीचे म्हणून हांव घरा सरवलो. आं वय जाल्ली सगळी गजाल विजयन म्हाका सांगली कितले म्हळ्यार मातयेची वणद न्हय गे घर ही मस्त पोरणें जालां आनी त्या घरांत रावोंक गेल्ले कश्टच म्हणयेत भुरगीं वाडोवन येतना एक नव्या घराची खंडीत गरज आसा. वय म्हाकाय हेंच चिंतप आसलें पूण कितें करचें पयशे नात न्हू हांवें तुका मेळोन सगळी गजाल सांगिचें म्हणून चिंतलें पूण तूंच आयलो न्ही देवानच तुका हाडलें देवाक जावं अर्गां. तूं कांय खत करिनाका त्या सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तो सगळें करतलो. हांवें येदोळूच आमच्या वाड्यांतल्या बऱ्या मनाच्या मनशांक संपर्क केला एकल्यान सिमेंट एकल्यान चिरे फातर आनी एकल्यान लोंकाड दिता म्हूण बसयला. वाडी घराचें काम आराम जाल्ल्यांत ते सोमता पर्यंत वाड्याची सेवा हांगासरच आसतली आनी घराच्या कामाची सगळी जबाबदारी विजयन पळोवन काण घेता म्हळ्यार. समुदायाचो दीस जाल्ल्या दुसऱ्या दिसात काम आराम केल्यार बरें आसलें गुरकारामा. जायत तशेंच करया. ह्या म्हयन्याची जमात आग्गीबायेकार दवरल्या जमात येताना भुरग्यांक या पोरड जायत तर आमी मुखार सिता. जायत गुरकारामा. येया येया स्वागत तुमकां गुरकारामा वाड्यांत सदांय दोगां दोगां लेखा येवन म्हाका तेर्स म्हणूंक आनी देवाचें उतर आयकोंक केल्ल्या तुमकां तो सर्योस्पोर देव भरपूर बेसावांनी भरतलो. तुमचो व्हड उपकार जालो सदांय पांचवो कण तेर्स तुमचे खातीरच मागता. वय मजेत आसल्या एका वय म्हज्या खातीर तुमी एका काळजाचे आनी एका मानाचे जावन मजेत आसल्या एका दोबड्यान बऱ्या घरांत वस्ती करेशें केलां. आमच्या तेरसा वेळार सदांच तुमच्या खातीर मागता. देव बरें करून तुमकां सोमेस्ता. हें सगळें करूंक आमकां सुरवेली पोवीस सभास आदर्श ल्हान क्रिस्तांव समुदाया वरवीं आमकां वाडो एक कुटाम जाला. स्वामी जेजूस आमचे संगी वावरता तशेंच आमचे विगार बाप आमकां केदाळे मार्गदर्शन दिते आसतात. प्रत्येक जावन आमच्या वाड्याची सर कुटुंबां एका काळजाची आनी एका मनाची जावन सांगाता येतात. आमचो एकवट असोच आसून दी. बळादीक आमचो समुदाय एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एक पवित्र आपोस्तलीक कातोलीक सेजारी सांगाता मेळटा दैवीक उतर नियाळटा मोगा सेवेन जिणेची येवन क्रिस्ताचे साक्षी जाता. एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एक पवित्र आपोस्तलीक कातोलीक शुभ वार्ता वांटून घेता. भावबांधव कोणाची येता एका कळसार एका मना क्रिस्ताचे साक्षी जाता. एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एकवटीत बळादीक आमचो समुदाय एक पवित्र आपोस्तलीक कातोलीक. बोट आमचो
आमचो जेजूचे बेसांव क्रिस्तांव कोणाचे आमचे मिसांव घेऊन आमी बापाचे बेसांव क्रिस्ताचे साक्षी जाता एक वोट एक बळा देख आमचो समुदाय एक वोट एक बळा देख आमचो समुदाय एक वोट एक बळा देख आमचो समुदाय ये पवित्र अपोस्तलिक कथोलिक हांव म्हळ्यार कोण गोत्ता गे तुमकां हांव म्हळ्यार सोरो आमच्या परिसराचे ददले आजकाल आमकां बारी मोगाचे तशेंच आजकाल स्त्रीय आमचो मोग करतात हांव नासतना इश्ट मंत्र सांगाता म्हणल्यार फाटीत जायना तशेंच हांव एक फावटी तुमकां धरीन जाल्यार कोणाकच सोडिना तशें आज आमची पिळगी आमच्या झाडाक कशें पसता पळया तर आतां तशेंच रिचामाच्या पलतोडी अंतोनमाच्या दिशिल्या कुशीक हासाने तोच तो हांव सोरो सोरो म्हळ्यार हलको हाल मद्यपान आरोग्याಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಲು ಕಾರಣ आजी पापा डोळे आईता मित्तू उंजी आजी पाया उजाड नरुजी आजी पातीनी रोंजी कायती बांगडे टेंपू बोर्ड तोडे गडंगदांची पोडे उंजी नुसता आजी पापा डोळे आईता मित्तू उंजी आजी पाया उजाड नरुजी आजी पातीनी रोंजी कायती बांगडे वाकुसी वरा ज्ञानिकी मुग्धानागे इल्ल्या पियेतात तुवें रागा 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 हे म्हाका जाय हांव तुका हांगा दवरता म्हजो पोतू मनी पळयले जाल्यार आसा न्हय आनी मागीर थंय पिवंक सुरू करता हांव खंय म्हण हाका लिपोवन दवरता आय नाले आयसो ऐसो काय गो तुका ऐका नाही गो काल भितर बसून तू बिकना बसताय तुझे आई जायचा तुझ्या माथ्यावर घालीचे की आले गो गोव कामात हांव येताना तुका गोव कामात हांव येताना तुका बाय येजे म्हणून गुर्तू नाही गो इल्ले पिवंक उदक मी नडचे नाही तू काले भितर बसून काले करता तू जीवन पाड झाले ने काले जाले साहेबीने तुका इतले व्हडले घर बांधून दिले तुका जाय दिले हाडटा कावंक जेवंक पुरो हाडटा काय ना ते पुरो सोडो तुका बेच्चा घालाक म्हज्या वायर म्हाका बेच्चा काय तू सदां सरप येवन येताय ने ना गो हांव तुका पियले बरें दिसताय काले वय म्हणटाय तो मागीर दिशेन दिशेन मळवताय तू ते सोड म्हाका आतां भूक लागता नुस्तें काल रांदले नुस्त्याक गे हा तुजी बेंडा हा काले केदाला पळय तूं म्हज्या बेंड्याक हात घालताय सायबीन एक बेंडा दवरूंक तूं सोडी नाय हांव काल ते बांगड्यान दवरलेले फ्रिज्जान ते नुस्तें करून सांगलें कित्याक करूं नाय तूं तुवें काल व्हडली बेंडा हाडली न्ही देखून ती नुस्तें केलें हांवें काल सायबीन केदाला बरी बेंडा बेंडा म्हणून पडटा ते चाप्पे दिसता कोणाय जेवचे आले प्लस अंजार हाडलेला आज ओश ते पोळी मिरची घालून बाजून दी ते म्हाका भारी भूक लागता तर काणगे जो वाट काही पाप पाय लागी म्हण काले मनी दोर लांगी पडले या ये पडले या केसे हा म्हण टेस्ट भारी बरें माय डॅड इज ग्रेट
ते आतांचे कॉमन. केदडा शिकलोय तू तू पण बऱ्या वाटी येते म्हणून शिकले तूही बापाय बरं तू करताय ना रे झाली म्हजी हांव आसता काले मम्मी तुझे बी कूल. आता काले झाले म्हणून बो मारताय. पुराई बरी आसात ने. देन काले वरी मॉम डिअर बी हॅपी. आणि मुखार तू सर्व पिऊन वसनात जायत मम्मी. इल्ले पियेले म्हाका साठ जाले गो. ताकले उकलून जायना हांव काल इल्ले ते इल्ले दी पळय कांकान धरले ना पळय हांगा दी म्हाका इल्ले पिता म्हाका ताकले उकलून जायना इल्ले पियेता जायते. अब्बा इल्ले बरें आसा. आयसो हांव सॉरी गो हांव इल्ले काल पियेलो काल गुत्ताय तो आमचो पिरियड्सो मेळटोय आसा पळय पळय मेळटोय सुद्धा आमकां वय तो म्हाका काल मेळ्ळो तो बिशुडांत काल शनिवार न्हय. तू केदडा सर्व पिऊ शिकलो म्हाका गोत्तू ना गो तो सोरो पिये म्हणून म्हाका आपोवन येला. हांवें नाका म्हणल्यार म्हाका सोडून हांव वत्ते करता पियेला गो काल करचे सॉरी जायते. काले सॉरी तुझे सॉरी तुझं माणसं गो तू केदाला पळय म्हज्या मायनशे गोवा वयर गोवा केदाला उलयताय सोरो पिवन चाव काय आल्या उलोवनचे म्हाजे मायचे गोवाक काल बेश्ट ताचें नांव काडटाय गो काल आसा तू म्हाका जोर कर जायते. काले तुझे सदांय पिऊन येला तुझी हांव आसता काली तुझी हांव तुका पियेला बरें दिसताय गो. आतां काल जाल्यार तू काल आजार जाल्याय तुका आतां तुझी आवाज सदां सदांची मध्ये विचारतात ना काले तुमगे रिरा राई म्हणून अशें कांय ना गो. आतां काल रागार जालें तू सांग म्हाका ते तुका राग काल म्हजे वयर. काले सदांची विचारतना म्हाका बरें जायना हांगा आं तुझे बरी पुतूय शिकलाय न्ही पिवंक गो. ये देव म्हज्या काल म्हणटाय तू वय रे चूर पिवंक शिकलाय चूर पिवंक शिकला पप्पा. चूर पिवंक शिकला. काल चूर पिवंक शिकला तुका कोणी शिकयलें तू केन्ना शिकलें रे सोरो पिवंक गो. तू पियेताय हांवें शिकनासतना जाता. येस सायबा म्हज्या पळय वय देवा म्हाका पळोवन तूं शिकलें की. वय जायत हांव फाल्यां तावन सोरो पियेना जायत रे. काल आज मा तुझे सदांय दोन शब्द ए सदां हांव पियेना सायबीन हांव सोडटा ना हांव बरो फाल्यां तावन म्हज्या पुता खातीर हांव बरो सोडटा. तो म्हाका पळोवन आनी बरो सोरो पिवन शिकचें नाका आनी ताचे जिनी पार जावचें नाका जायत मो. तुमकां हांव कोण म्हूण गोत्ता सागी तुमकां हांव सगळ्या संवसाराक फेमस. मांगलोर देस एजंतान तो सप्टेंबर म्हयन्यान म्हजें नांव कळीत नातल्या समेत कळीत जाला. हांव सर युवा जनांक इस्कॉलाच्या भुरग्यांक मोगाचें वस्त. म्हजें नांव ड्रग्स सुरवेर इल्ले काणगोण आतांची युवा जनां म्हजेर सडीत अवलंबीत जाल्यान. ड्रग्साच्या जालांत संपवून आतांची पिळगी कशें पसता तुमकां गोत्ता गी तर पळया आतां. ನಿನ್ನನ್ನು ಮರೆತು ಬದುಕಿದಲಾರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿ ನಾನಿರಲಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನೊಂದರು ನೀ ನಾ ತಾಳಲಾರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿರಹವನ್ನು ನಾ ಸಹಿಸಲಾರೆ. कितले बरें राजकुमाराचे बोग जालो म्हणटा कितले बरें आसा कोत्ताय. काल केदार पळय आतां तुका मोबायल घालून गेले ना काल करूंक तुका. दायत घाल तुजे पोता घाल पळय काल करता म्हणून पळय. थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के ऑल द रजनी फैन डोंट मिस द चैन ऑल द रजनी फैन डोंट मिस द चैन. कालेंगो केदाळा तावन लुंगी डान्स म्हणून आता बरं नवीन सांगायला गोत्तू नाही तुका. आता तुझे लुंगी डान्स न्ही लुंगी काय आसा लुंगी भितर जावन पॅन्टान घाल तुझे लुंगी डान्स. आतांचे सॉंग खंयचे गोत्ताय तुका आनी आतां पोरे खायला पळय आतां खंयचे. నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి నువ్వు కావాలయ్యా నువ్వు కావాలి. काल तुमचे कावाला या मोबाईल या म्हणून काल सगळे घालते रे कोणते इतले बरे सांगा हो ऐकून आलं किरकिर तुमचे महिलांचे पुरा म्हणणं आसा न्हय ताच्या कॉलेजांत पयल्या पेरंट्स मिसींग आसा तूं वचय ते म्हाका वचून जायना म्हाका अर्जंट काम आसा जायना गे. म्हाका वचूंक जायना म्हाका इल्लें अर्जंट
वोसोंक जायना म्हणून सांगलें रे कशें सांगितलें वोसोंक जायना म्हणून कशें सांगितलें म्हाका काम आसा न्हय काम करचें न्हय हांव काम वचना जाल्यार मुजे बॉस म्हाका कामां जावन काडटा हांवें म्हज्या भुरग्यांक शिकोवचें कशें घराक सामान हाडचें कशें काले करचें तुमकां सांगलें रे समजना तुमी तुमचें उलयतात आं काले काम तुमकां करा काल साहेब तुमचे सदाय काय ना रे म्हणना तुज्या मामनेक सांगलें हांवें फाल्यां तुज्या कॉलेजीचे पेरंट मिटींग आसा न्हय तुमी कडेन सांगू न्हय सांगता मागीर येना म्हणटा म्हाका वच म्हणटा हांवें कामां सोडना तुज्या कॉलेजीचे फीस कशें बांदचे वा तुमचे किरकिरी आयकूंक जायना म्हाका आयकूंक जायना फुडें हांगा तुमकां उलयतना कितें जाता मोबायल दी काय जाल्यार करूंक तुका मोबायल हांगा पळय कोण आहे खंयच्या टिचरीन धाडली मेसेज ते तुजे क्लास टीचर आसा न्हय ललिता टीचर ललिता तिचे हांगा पळय ललिताक मेसेज करचे वी कांट अटेंड बिकॉज ऑफ ऑफिस वर्क काल आयले पळय टीचरची रिप्लाय आयली पळय इट्स ओके यू कॅन कम अनदर डे जायत रे बाप्पा थँक्यू जायत तुका देव बरें करूं मुझे एक व्हडलें काम तुवें सुलाभ केलें मेसेज कर म्हणल्यार तुका वचून जाय आमकां काम करचें न्हय काल करचें तूं वच जाय तूं वच रे म्हणल्यार कॉलेजीक करचे ते कोरपाले नीर दोसे खावन 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 पानपळे खावन 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 पुरो जाला आज जैनाच्या होटलांतले गोडी भाजी हाडून आयला ते म्हणे खावन वचो यो देवा म्हज्या त्या जैनाच्या गोळी भाजे तू कत्त जाले तान तू एक ताल देऊन तो पळयल्या थोडे चाप पाटे गोळी भाजे ते काणून हांवें खावन येचें गे तुझे सदां खावंक जायना काय जालें म्हणटा ती गोळी भाजी खावन आसाचे गे उठून तितल्या भोंग येवन ते तांदूळ वाटून पानपोळ्या भाजून दिल्या तुका खावंक जायना म्हाका मागीर काला खाताय रे कॉलेज घेता काली पोटा येताय रे वय ते पानपळे कण कण कायल समेत करपून गेल्या कायल करपल्या तुका काला प्रॉब्लेम तुका गावचे न्हय ते दाट पानपळेतून तुका आणि रामाची गोळी भाजी घेता तुकाच जालें जाय तुका तुला काला करताय मागीर संजय मुसर संजय मुसर भायर खाता भायर बरें मेळटा भायर कोण तुजे बाप्पूच्या हॉटेल आसा रे पयशे दिना काय ताका तूं दिताय न्ही पुरो हांव दिता सदांय तुका दिता जाय तुका स्वाती म्हाका भूक लागता आनी कॉलेज हांगा म्हाका ऑफिसा वचोंक काका म्हाका म्हाका चाय दी जाय वचो संजय वेग्गी कॉलेज दिता न्हू आनी ते काही शिशी बिबाड करतात सुनील खंय गेलो आनीक येवना रे राव रे येतलो पळया अळे आयले ना रे सुनील आमी बरे आसा मरे बारी अप्रूप हळे येवना असं नाही आम्हाला असं नाही वय वय तू कसो आसाय रे हांव बरो आसा दिसा न्ही कितलो बरो आसा चा पियेले रे च्याचे एक विशय सांगूंक गेल्यार आसा न्ही आमच्या घरात ते सदां करपाले नीर दोसे करनेचा मम्मी आणि ते सांगता म्हाका ती सांगता हांवें खायचे खंय हे देवा म्हज्या आनी आज म्हणटा ते बोटाचे गोळी भाजे खंय रामाचे जाम खंय देखून म्हणलें तुंतू काम गोळी भाजी बरे नाही रे आम्माची गोळी भाजी का रे आता आम्मा गया रे आम्मान तर दिसना न्ही गोळी भाजी गोळी भाजी करतात नाही रे ते गोळी भाजी तुकाच जाले बाय जाल्यार पासून तुका पार्सेल हाडून येता हा जाय जायत अरे ते कोण रे कोणी येते का तुका काल्याक रे एक पटी सांग म्हजें नांव सांगून तू काले करताय तू सोबीत आसा हांव सोबीत आल्यार म्हजें नांव सांगून काले इंस्टार फेसबुकार पर रिक्वेस्ट धाडून की तुका एक पटी सांग आतां म्हजें नांव जाय की तुका राव सांगता म्हजें नांव काले म्हूण ನಾನು ನಂದಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದೀನಿ ಪಿಜಿಲಿ ಎತ್ತೀನಿ ಐಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಊಟ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತಿಂತೀನಿ ಬಂದದ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಂದಿನಿ ಗೋಬಿ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಡ ನಂದಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಓ ಬೇಡ ನಂದಿನಿ ಪೇಡ ತಿನ್ನಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಡ ನಂದಿನಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ कॉलेजी कोसोन घरा वचोंक जायना हांगा चेडवांक पुरा रोडार येतल्या चेडवांक पुरा लायन मारचीच जाले कळले पाडारी चेड्यागी चेडू बारी बरो आसा न्ही रे हें घाल रे दर रे कानगे ओडोलतना आमी दुकात राखून आसल्या
एक आले चॉकलेट रे खंयचे चॉकलेट रे आतांचे न्यू मोड कोणे हाडले म्हज्या मम्मीन पप्पाच्या बर्थडे होऊन हाडले रे ओ पप्पाच्या बर्थडे मम्मीन हाडले गे मम्मीन बरें ट्रेनिंग केला ने एक आले पिट्या बरी आसा रे ते तशेंच रे म्हाका घालें गे डावट येता हे खावचे नाका म्हूण दिसता कांयचें तुगे काय रे तुवें काही नासता रे आमच्या सांगा ते येवंक ना हे बा एका चॉकलेट खातीर हांवें खायचेच पडले न्ही देवा म्हज्या जाय जाय पळय ताका आतां कशें आहा पळया बरें बरें आसा आनी वटी हाडले आनी जाय 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 हांव येता जाय. नाल्यार म्हजो बाप्पा आसा न्ही किरकिरी करता घरा कितें लेट का आले करचे बाप्पा ती आसा न्ही हो ती कोण ती लालिता गोत्तू न्ही तुका ती तुजी गर्लफ्रेंड हो ती मांगाजीची लालिता लोवली रे तुझ्या मम्मी काय काय जाल्यार पेट्रोल घालून म्हज्या माथ्याक उजो दीत आनी तूं त्या विशय पुरो जोरान उलोवणो जपता समजलें मग तुका पुसो बापायचे आनी पुताचे काय ना गो तुजो पूत लेट करना आयलो कालाक म्हण विचारले स्पेशल क्लास आसा म्हणटा ते टिचरीक आनी पुरा टायमार क्लास करूंक जायना की सांजेर तुका स्पेशल क्लास पुरा करेचे की हे भुरग्यांक पुरा पाठ करचे वय स्पेशल क्लास आमच्या मुगाची लालिता गोत्ताय मामे तुका वगीत रावडा हो स्पेशल क्लासाक येता गे आनी खंय CC सेंटराक येता कोणाक वत्तू म्हाका वत्तू ना काल करतात म्हणून आता वसो भितर वचून फ्रेश जावन मम्मीन च्या करून दवरला पिवून ये चला नासतना आपले काम आपले शिकप कॉलेजीक वचनासतना रावलो आनी परिस्थिती बिगडली तुझो पूत तेई फोनार उलोवन कोणाडे की म्हाका ड्रग्स जाय म्हणटे तसा काले म्हणते गो होच तू पळय तो काल करता ओळखी ये देवा म्हज्या कोण हे कोणाचे नंबर कोणाचे हे कोणाचे फोन आयले काल नंबर चक्क सोडले हॅलो कोण सुनील रे सुनील नाही हांव तसो बाप्पा उलयता तूं कोण रे हांव तसो बाप्पू ह्याच सायडीन रे बंटवाळो स्टेशन असो नमस्कार सर सॉरी सर सांगा सर काल जाले काल म्हणल्यार सोमा आयक सांगता सांगा सर तुम्ही सांगल्यार रे म्हाका आयकूचे ताचे तुजे सुनीलाचे फ्रेंड्स आहात पळय कोणाचे तुज्या पुता सुनीलाचे फ्रेंड्स काल जाले सर ते ड्रग्स केसांत अरेस्ट जाल्यात ड्रग्स केसांत अरेस्ट जाल्यात म्हणून खाण आयकना तर तुका म्हाका इल्ल्या पयस सर अंगाडी इल्ले पयस काल कटी इल्ले आयकना सोमा आयक तूं आतां कितल्या आतां एक 8 मुखार जाली 9 वरां भितर तुवें स्टेशनाक ताका आपोवनान येजे हांव फाल्यां येता सर आज येवंक जायना म्हाका तें पुरो जायना म्हाका वय गे म्हाका दुसरी ड्युटी आहा म्हाका जाय सर हांव आपोवन हाडटा 9 वरां भितर जायत हांव आपोवन हाडटा ना जाल्यार आमीच येता कितें करताय जायत सर हांव आजच आपोवन हाडटा सांजेर 8 वरां ओके ओके दवरता कोणाचे फोन आयिल्ले तुका काय ना स्वाती तुझ्या पुताचे फ्रेंड्साक एसआयन कंट्रोल स्टेशनाचे एसआयन अरेस्ट केले की ड्रग्साचे केसांत सुरकोण पडल्यात की ड्रग्स कान घेताना तांणी तुझ्या पुताचे नाव सांगले की आतां हाका आपूण हाडून सांगता हांव ताका आपूण हाडून काल म्हणून विसर दिता जायना गे तुझ्या पोलीस स्टेशनात हांव तुझे फोन आयले पोलीस एसआयचे तुझ्या फ्रेंड्साक अरेस्ट केला की नाही तुका आपूण हाडून सांगला तूंय तांचे करू ना म्हळ्यार कशें रे तूं म्हाका फोन कशें सांगता तूं चॉकलेट आणले तितल्यान चॉकलेट मात केले हांवें ना तू काले मागीर ती सांग मागीर रे आतां ताका आपूण तो माव येता एसआय ते घरा भितर हांगा आनी येवन आमचें नांव आनी पुरा पाड करचें नाका चल भितर चल सांगल्ले बरी भुरगीं आयकतात
आणि बरी जिणी जियेतात. सोडा उदक पियेया, ड्रग्सचा विणे सोबाया तुमचे जिणे. ड्रग्स गांजा म्हणल्यार मादक सेवनाक बली जावन कुटुंबाचो बांद तुटून गेलो. घराक उसवाट दिवनासलो दिवो पालवालो. युवजनानो असल्या वस्तूंक जस्ट एक पटी ट्राय करता म्हूण वेचा पयलें तुमकां पातयो नासच्या तुमच्या मोगाच्यांचो उगडास करा. प्रत्येक जावन तुमच्यो सुपडार चिंतून पळया. फकत एक पटी चिंतून पळया. माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको. मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो. माझे वांगडा चल नको, मेरे साथ चल नको, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो, मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो. तुझे वांगडा येऊच नाय, तेरे साथ येऊच नाय, तुझे वांगडा येऊच नाय, तेरे साथ येऊच नाय. तुझे मुंबईचे नखरे मका परवडूचे नाय, तेरे मुंबई के नखरे मुझे परवडूचे नाय. मामा आयलो, खाटी पुनाले पिलो, मामा आयलो, खाटी पुनाले पिलो. या माजोरीच्या पिलांच्या गायका कसा खायलो, या माजोरीच्या पिलांच्या गायका कसा खायलो. सर्वांस देव बरे करूं. मा जिवितसो स्वास सुमेस्तांक देवबरी सांज हांव मागता. आधुनीक संवसारान शिकप वाडून आयला. आधुनिकता वाडल्या आनी मारेकार माध्यमाच्या पासार आतांची युवा पिळगी संपडल्या. मागणे रजार उणे जाला. कुटुंबा जिविताच्या एकवटपणाचो गांस तुटला. कुटुंबाचो बांद घट करीचे आसल्या मलगड्यांक कुटुंबांत मान ना जाला. आधुनिकतेन संपडलेल्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक पळोवन मलगडी मोनी जाल्यात. सकाळींचे मागणे सांजेर कुटुंबा सांगता करसूचो वेळ नपैस जाला. आधुनीक कुटुंबान जावची दिसवटकाय, आत्मीक संगतींनी शेळेपण, शेजाऱ्या सांगता संबंद, संवसारी संगती वयर युवा पिळगेची वडणी आतां आमी पळयव्या. हे घाल रजार सकाळी उठून म्हाका काम करून तो पुरो जालें. म्हाका सोमा कट्ट न्हिदोंक ना. हे पळ्यांगा न्हिदल्यात. अरे सायबा उठ. कशें राती येवचें लेट, सकाळी उठचें लेट. उठ सायबा. काय सकाळी सकाळी तुझ्या इरार मुझे इरार येत. तू का राती येवन न्हिदोंक जालें, सकाळी उठून लेट जालें. म्हाका काम करनाका पुरो जालें. अरे तुजो पूत थंय गोरेता, ताका उठय, म्हाका काम आसा. तू सकाळी नींद सुटल्या तुझी गोड पिकाने पळयताय. थंय भितर रंच्या उडान गडगडो. हांव तोंडून येता, तू नाश्तो रेडी करून सांग. म्हाका नाश्तो आनी गोडसो सोदतो जालो तुमचो.
उठली गी अरे आमकाही नाश्तो दी म्हाकाही नाश्तो दी उठली की तुझी आवे बापे दरनी बार जेवणाकार सकाळी उठतात खातात जेवतात निघतात आणि ते साखरेकर माका पुरो झाले आज नाही तर फाल्या संपतेली ही रात जिंजरल्या जिणयेची पलवातेली वाट जेजू तेदना भेटतलो दुखा आमची पुस्तलो जेजू तेदना भेटतलो दुखा आमची पुस्तलो दितलो मनाक शांती दितलो मनाक शांती सकाळी उठवून एकाने फादर फेड्डीचे एक रेती रायकाय आली बरी रेतीर माय माय तुम्ही पोगल मग बसला आधी चक्क अब्बो योग येत सकाळी ताक घेऊ द्याला अरे उठला तू स्वभाव अर्ध पात्री कामा कसो येवसाना मागणे मागणे म्हणून मोबाईल म्हणून बसता अरे माका काय कामाची गरज ना देवाच्या मागण्या असा माका काय कामाची गरज आणि अशेंत मागणे मागणे म्हळ्यार या जन्मात का काजारी जाईना ओ आगात घरात नो येवसाना का जर माका घाल्या देवान म्हणा देवान जोडले मुनीस मोडीना जा म्हणून आणि कोणा कोणा जोडले चेडू माका आण तो शिराप हांवें काणकोण म्हाका जाय गे म्हाका नाका तेमरा तुवें बरें सांगलें रे हांव तशेंच सुरकोन पडलो काजर जावं काले साहेबा गुणगुणताय काय ना अरे तू काले रे आले तर निमिषा म्हणून तसे गुमेरी कोस मागीर हांगा रावता कोण हांगा रावचें गांव थंय तोटा वसा न्हय हा तूं येता हांव पावता उठले गो कामा वसो वेळ जाऊ नये गो तुका तुझे काल किरकिरी उठ्ठाणे संजय येताना बहिणीक हॉस्टेल येता ना पुनाड हा जायत जायत काले साहेबा रांदे एक कितले मॉल गोत्ते कितले पैसे येयले रे अंगडीक पावनांत मॉल काय आले म्हणटाय तुझ्या टोमॅट्याक 100 तुझ्या बटाट्याक 80 तुझ्या बीट्रूटाक 60 कशें जिवान घरचें 600 रुपये सांबाळ दिवचो दिसाक 1000 रुपये मल्लो सांबाळा कशें दीस काडचे सांगा पळया इतले शाळे एक पोतें सामान कोणी पातये तितकी 800 रुपये कशें दीस काडचे आनी एकात्तपण येयल्ले आज ह्या भेंटेक तुका कळटा ताणी जें घालें सोरो बी येता कितें साहेबा आका कितें तोंड परतना बाचे मागणे आनी रे गोत्तना कांय मानसिका गेमी दिसता कले म्हणटात कोली रेतिऱ्यो मोबायलांत घरात आचे मागणे सहज जाता असो बापूय कसोय म्हणो ओय म्हणून तू जाला म्हणो गाले म्हणटाय आका शेजाऱ्याची घरा मागणे गेल्ले तेर्स केल्ले कळले म्हणटा हर काय तुका समिया जेजू हालेलुया हालेलुया आमगेर आयकता ताच्या अर्ध्या घंट्या मागीर हळंगात अंदरलो अशंत तित्त लढाईत नवरा मागीर देवागत गोत्तू हॉस्टेलान तुला सांगून येयलाय नेगो आणि म्हाका गड्या कडे फोना येवचे बरी करनाका हा सांगला तुझे एका आले किरकिरी अरे आईली तुझी फ्रेंड्स हाय आज उडास असा नाही सांगले उडास असा रे का आले होर तर मी डिस्कस केले ने आज राती फुल्ल पार्टी पाल्या सांजेर मुसर हा वई 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 काल बरे पहिले आयतर ने मिस होसोंग ने तुझे का आले गो मीस हाल लेंत मीट सो एक आयतर तो एन्जॉय करूंक नांगी मी समगेर घरा अर्थ पत्री असा तो तू भेटयता जाय जाय तेले येताय ने तू हा येता बाय बाय
मागण्याचो वेळ एकी मनीस घराणांत कोणा खातीर आमी मागणें शिकोवचें. सुरू झाले सैतान माईचे रसार मागणे मागणे म्हणून. शिके शिके म्हाका शीत वाळनेता. अळे बाई आज तुझे तेरसानी पुरा काय नाका तू विज्ञा मोरी शिकयताय जाल्यार म्हणून सोडया. म्हाका मागीर बिग बॉस पळोवंक आसा. मेळचो एक आयतार आनी सोनवार मात हॉस्टेलांत कशेंय टीव्ही पळोवंक मेळना. तूं आतां विज्ञा मोरी शिकयताय जाल्यार हांव येवन बसता. माय आम्ही मागणे सुरू करूया. बघेन आमच्या देवा आमच्या स्मरणांतले बापाचे पुत्राचे ताजे मोबाईल गाणी सगळेच मोबाईल तर जाले रे. सोमेच्या बड्या मरी बरी खबर हाडली. मान मरे करपेन भरले समजे सांगता स्त्रेम तर दुसरे आसले फॉल खंय गो ते पार्टीक मम्मे. आणि मोद्यान करना का पाल्या आयतार सो दीस मिसा येवंक आसा कळ्ळें म्हणो. मीस पाल्याने फाल्याचे पाल्या बोल्या पार्टी गेल्या जाले. बघेन देवाची मी आम्हा असो ते कर प्रार्थी है देव तुझे एकल्याच पतान आपले जिने म्हणणं जनपणा रेसन वचन आमकां संत बघेन जम कर माझी वचन महिमा अपान पुत्रान पळयतात म्या महिमा अपान पुत्रान पळयतात म्या महिमा अपान पुत्रान दीप दीप हा तापला राव तू आला दिता. उदागाच्या अर्ध्याक तापेचे मोद्या मामोरी करताना पुरा अर्गांत जेजू म्हणून दिव्या अर्गांत तुका जेजू अगलाब जेजू हालेलुया 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 मगाळ पुत्रा सोवे आमकार मरे आशीर्वादी आमकां बघेन कशाचे गुरुवे नरक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे द्यायचं अरे मागणार तर निश्चय नी रे मोबाईल तर झालाय बेसोंदी माई बेसोंदी बाबा बेसन दट्टो बेसन देवनी बाबा झाले मिसा वेळ भुरग्यानो तुमचे झाले पैसे ना. बापू काय गेला तो इगोजीचे मागील काढून गेला. पात्रा पासा मिरण्याम ना काय या वेळ झालो. तुझ्या पोवीत नावान सोम्या सेवच्या पोवीत जेवण जमल्या वेदी बोवती उपकारांक अर्गां दिवन काळजान नितळ जावन भेटोवन दिता अर्गां बली. तुझ्या पवित्र नावान सोम्या सेवच्या पवित्र जेवण जमल्या वेदी भोवती उपकारांक अर्गां दिवन काळजां नितळ जावन भेटोवन दिता अर्गां बली. आईची देवस्तुती सोलून वेल्ल्या वड्या घरांत देव बरें करूं म्हणटा. आज वड्या जमत सांज वड्यांत गुरकाराच्या घरा सांजेर 4 वरार भुरग्यांक ह्या दिसांनी रजा आशिल्ल्या वरवीं भुरग्यांनी सदां मिसाक येवंक बरें मौन करचें. वडिलांनी भुरग्यांक रजेच्या दिसांनी सदां मिसाक धाडूंक विनंती आसा. या पाद्र्या बाकाय तशें जाल्यार तुजो भाव आसा न्ही अर्दो पाद्रे कसोय हांगा मागणे मागणे म्हणटात. हाका रे ते हाका हांव गे हांव त्या घरा म्हणजे सुणे वचना येता हांव थंय जो मती घेता वो गेल ना थंय त्या भुरग्या म्हणी धाडा रे. जायत पुता
तूं काल सायबा सगळो दीस पेपर वाचून बसताय पाद्रेपण आज आमगेर जमत म्हूण सांगो न्ही तूं एक चारा म्हणी आनी तुका दवरनो जोगी भायर सगळो दीस तुजे सकाळी उठून पेपर सांजेरी पेपर तुजे वस्तार हें कदाला म्हणी आनी दवर भायर आमच्या वाड्यांत जमोतीक तुका गोत्ता आसा न्ही विदर्भाक दुबाय गेला नाजाल्यार 4 मंडे चड आसते विदर्भाक वर एका जमोते येतालो न्ही कोणी ना ते अशें म्हणचे ताका कायलें करचें आतां आमी जमोत आराम करया जमोते वेळ जालो न्ही आनी कोणी दिसान येवचे बरी कोणी दिसानात 4 जावन आयली 5 मिनटां जाल्यार आमी आनी मुंदरशी बापाचे पुत्राचे आनी पवित्रात्म्याचे वासो पासून उत्ता गे मामी घेता गे वासो पासून तर आमी मुटवे जायना आमचेर तुजी दिश्ट घाल देवाता नन्मयमो दिवंची तूं पावो देवा कानन महिमा देवची तू फावोक जायत पुता हांव येता तुमी बसा म्हज्या घरा कंतार म्हणटा ना काले करता तूं कोण म्हाका सांगोंक हांव ह्या घरची सून म्हाका हक्क आसा तुका उलोवंक अळे तुजे दुबळे वाला सारे गेल्ले आतां आयले तुझ्या तुवें भूतबळ तुवें कोणे सांगचे रे म्हाका गोत्तू न्ही धाट्टो तुझ्या बायले गेल्ले सांग दीस गेल्ले बरे जीव इतली लांब येवना सायचे मुझ्या घोवाकडे तुवें काले सांगचे म्हज्या घोवान पळयल्ल्या पयशांत तूं खाव न्हू म्हाका लोळो आसाय तूं बोर आयले भारी उलयताय मारले कितें करून बैसरले तुम्ही मागण्याचे बिडार आशिल्ले खटखटायचे बुजरूच केले तुम्ही भायल्यार देव सांग भितर थेट सांग करतात वयर उडयल्ली शिंपी थोंड आपण थांबले बरे म्हज्या भुरग्याची मर्याद हेरा लागीं सांगल्यार म्हाका सिंधाली सांग म्हूण सांगून दोळे आसून कुर्ड्या बरी रावलो कान आसून केप्या बरी रावलो आनी तोंड आसून मन जावन जियेलो हांवें काडलेली सोंसली कांयच चड जावंक पावली आनी मुखार तर म्हजी शिकपी भुरगीं म्हणून वगो रावलो तर म्हज्या घराची मर्याद तीन तिरकूट जावन 10 जाणांच्या तोंडार घासतली हें तुमी जाणा पळया
भुरग्यानो या मिस बेटा मिसा घ्या मिसा घे घे सकाळच्या मिसा या बता सकाळच्या मागण्या करीचे पहिले मागीर उरलें काम संत गुरुचे गुरुवे देवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सकाळची पेटवणी येशूच्या दैवी कर्जा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामा आणि कष्ट आमच्या पत्काच्या परिपणापासून आणि अंतरच्या भोवभोवी सक्रमेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समे स्थिरतेपासून भाग्यंत ओंकार मरेच्या आता बीन कर्जा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याच्या अपोस्तलांच्या इराद्यापासून आणि पावसाहेबान या म्हयन्यात दाखोवन दिल्या इराद्यापासून हे सर हांव तुका भेटयता. सर तुजे पासून हे जेजूच्या भोवभोवीत कळसा हे जेजूच्या देव कळसा तुझे राज येव आयच्या दिसाची म्हज्या मागण्यान आणि बऱ्या करण्यान माफी सोडोवंक हांव खोशी व्हरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोवदैवी कर्जाचे सयेन राख आमच्या भोवभोगीवंत पावसाहेबा जात ताका उसवाड घटाय आनी बुजवण. पळया आमची दिसपडटी जिणी मागण्याद्वारे आम्ही आराम करतले हांव. भुरग्यानो हांगा येया आज क्रिस्ताला रजा मू मी आज सकाळी सदा मिसा आमची भुरगीं पयल्या व्हडांक मान दिवन कितल्या बोरब्यान जियेतालीं. ओय बाबा आमकां कशें वागयलें कशें मागणें करूंक शिकयलें आमी शिकतल्या आतां आमी सुकोवन पडल्या. पेंटे कसं या म्हणून वय 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 आता फ्रेश सकाळी जिल्ली फ्रेश मसली मेळटा न्ही ती कोणाक जायत आता सकाळी गेल्यार इल्ली बरी मेळटा. चांगले बरे तुझ्या पुता सेरी कट झाली गे वय वय सैरी कट जाली दीस फिक्स जाला. गंमत आसा तशें जाल्यार वय अड्या येवच्या हप्त्यांत दीस जाला रोसा माटवानी घालूंक का तुमी येवन परत वाटा घाल्या आमचोच वाड्यासून येतो हे जे तुमी पुरा येवन सुदारसून दिजे कार्य बरें जायचे न्ही काजू से कांदोर जायते ते पुरा व्यवस्था करया आमकां इल्लें सारें करूंक जाय शेर सांबारा गे भाऊ बांदा पडून ह्या परी जियेताले हांव. आमी पयलें कशें आसलें मागणें करून बरें करून आसल्या. शिकप चड जाल्ले पर्यंत संवसारी दौलतायक तुमी चड गुमान दिलें. अत्मेक संगतीने तुमी शेळेपण वदारलें आनी मागणें आनी देवाते बावार्थ सांडून तो आज आमचे कुटुंब पिड्ड्यार जावंक कारण जालें हें तुमी जाणात. ओय बाबा हांवें सदांच घरा विगये जे आसलें काम जावन थंय थंय रावण वेळ पाड करून हांवें हें घराणें मागण्या सांगाता करची नासतना हें घराणें हांवें पिड्ड्यार करून घालें. म्हाका बेजार पावता म्हजी म्हाका बक्षी बाबा. दट्टो अंत तुजी सूख मात्र न्ही अंत म्हजी सूख आसा. केवळ म्हज्या मागणी आनी भावार्थ खाली लोकांच्या देखी पासत माजले ना म्हज्या घरा गरजे पावलो ना शेजारा सांगता म्हजो बांद बरो केलो. हांवें तसल्या ओणये सांगता हांवें नाका जाल्ले केले म्हाका बक्षी दट्टो. आनी तूं म्हजी सूख आसा तुका हांवें म्हज्या भुरग्यां बरी देख दिवची आसली म्हज्या भुरग्यांक हांवें भूतबळ सांगिची आसली म्हज्या वडिलांक हांवें गौरव दिवचे आसलो. तू आमची सूख आसा आमी भुरगीं जावन आसली जबाबदारी पाडूना पाडी नासतना ती आमी फाटवटेक सुकोवन गेल्या. आमी वडिलांक मान दिवन तांकां गौरव दिवन चलाचे आसले आनी तू आमची सूख आसा. वय येदोळ मिस्तर वगत रावली आमची व्हडली सूख. आडवटेक वेता आसतना आमी तिदवी नासतना रावल्ली आनी आमचे घराणें अशें पिड्ड्यार जावंक आमींत कारण जावन आसा. सूख मागिल्ल्यांक केदाळेक देव बक्षिता जाल्लें जावन गेलें आनी मुखार म्हणी मागणें भावार्थ अत्मेक संगती कुटुंबा जिविताचो स्वास म्हणलें समजून माया मोगान देवकोटान जिवेव्या.
आजूक या समाजीन आधुनिकतेचे वारे भरान वळून आसा जाल्यारी आमच्या मालगड्यांनी देवबिरांतेन देवासवांनी बरोवन समाजींत मनान लेखचेत आसले देखीवंतपणान बांदून हाडिल्ले घराणे आमच्या संवसारी मजे खातीर नेगारपण दाखयनासता तें देवास्पण कुटुंबा संबंद शेजाऱ्यांतय मोग तशेंच वाडो आनी फिरगजेंतलो एकवट सदांच जिवाळ दवरया आनी हिस्स देख मुखल्या तरण्या पिळगेक दिवन देवबिरांतेची बावडती एकवटीत क्रिस्ती कुटुंबां बांदून हाडया. तुम्ही पुरा कशी आसात? आम्ही बरे आसा टीचर. भुरग्यानो आता आम्ही आयच्या दुतोनीची क्लास एक ल्हानशा मागण्या मुखान आराम करया गे. जाय टीचर. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे या. भुरग्यानो दोले दांपा आणि थोडो वेळ जेजू कडे मागा. भुरग्यानो बसा. अध्याय घ्या आज. आता दुसरे अध्याय घ्यायचे पहिले पोर दिलो नोट्स पुरा तुम्ही कंप्लीट केला गे. टीचर हांवें केला. उरले कोणानी नोट्स पुरा कंप्लीट करू ना तो घाला. किती रे तुवें नोट्स कंप्लीट करू नाय पोर? एक हप्तो असलो रे तुका कंप्लीट करूंक. नेक्स्ट टाइम येताना तुवें कंप्लीट करी दे जायते. जाय टीचर. ओके आता आम्ही दुसरे अध्याय घ्या. सुरविली पोयसभा. सुरविली पोयसभा विशयान आमकां मस्त शिकोवंक आसा भुरग्यानो. टीचर सुरविली पोयसभा म्हळ्यार कितें? सुरविली पोयसभा म्हळ्यार जेजूच्या काळार आसली पोयसभा. ती कशी जियेतेली म्हळ्यार हेरांच्या गरजेक पावतेली. तांचे चडीत आसले गरजे प्रमाणे वांटून घेतेली. शेजारा सांगाता मेलोड मागणे करतेली. भाऊ भयणी परी एकवटान जियेतेली. भुरग्यानो तुमकां समजाले की आज इगर्जे कडेन सुरविली पोयसभेची कुटुंब जिवीत आमच्या आधुनिक कुटुंब जिविताक प्रेरण मूल्या विशीं नडकुलो सुरू जाता. आमी पळोवंक या गी. तशें जाल्यार भुरग्यानो उठा शिस्तेर आनी लायनीर या. किशोर आणि ताचे कुटुंब सुरविल्ले पोयसभेच्या लोकांच्या जीवनाच्या आदर्श कल जियोवचे एक सादें कुटुंब. दुबळेकायेन तरी देवबिरांतेन जियोवचें. कुटुंबांतली सर्वां एकामेका एकवटान जियोवचें मात्र न्हय इतरांक कुमकेचो हात दिवचें कुटुंब. ह्या कुटुंबाची एक झळक तुमचे मुखार. आपयलें गे तुमी? वय पेज जाल्या गे. जावना न्हय भुरग्यांक मिसाक धाडला हांवें. म्हाका कामाक एक इल्लो वेळ जालो न्हय इल्ले पेज मेळत गे. इल्ल्या वेळांनी दिता. हाळे भुरगीं आयलींच. आयल्यात गे. आयल्यात गे पुता. सदां न्ही ते मिसाक वसाचे पुता. पाद्र्याक तुमकां आतां मोन दामून सांगता वय मो. सदांय सकाळी उठून मिसा वसाचे जायते. हॅलो गुरकाराम. हॅलो किशोर. हां सांग गुरकाराम. हें कालें म्हळ्यार आमचो इंत्राम आसा न्हय वय ताका इल्लें हुशार ना जाला. हो तो घरा एकलोच आसतो न्हय. वय 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 ताका कालें. ताका इल्ले उसमोडीचे समस्या ते आतां जोर जाल्यात म्हूण चिंता. वय गे
आतां कितें करचें आमी ताका एका हॉस्पिटला आपण व्हरचें ताका कोणी नान न्हय आमीच वाड्या घरांत ताका पावचें पडटा न्हय आस्पत्रेक गे वय आतां म्हाका वेळ जालो कामाक देनी जोर करता गे म्हणून दिसता ना तूं एक बेगी ये हांव गाडी एक तयार करता रप्पा एक हॉस्पिटला वचून ताका एडमीट करया मागीर तूं तुज्या कामां वच जायत कोरकार हांव एक 5 मिनटांनी येतलो हांव जायत किशोर जायत बेगी बेगी आळेने इंत्रा म्हाका आलं जाता दांब बांदता ताका तुम्ही आता तांकां पळोवंक वेतात गे वय वय हांव आस्पत्रेक एडमीट कर आनी ताज्या उपरांत कामाक येता जेवण तुमकां आतां जेवण वाटेर येता हांव कणकण घेता जायत वचून येया या माई कुसनान मस्त काम बाकी उरला परिसरांतलो एक नावाडीक बिझनेसमॅन तो आनी ताचे कुटुंब आनी ताचो वैवट म्हूण जियोवचे कुटुंब हेरां विशीं चिंता करिनातलो दारून कळजसो व्यक्ती ह्या कुटुंबाची झळक तुमचे मुखार सुरू जालें या म्हातारेचें सकाळीं उठोवन कोंकली वो काफो गली जाता घरांत रावोंक म्हाका इल्लें हुमणू दादी पुता म्हाका तांग येता म्हाका जायना माई म्हजे लागीं उदक इसार नाका आयरल मांयक एक लोटो उदक दी म्हाका जायना तुमचे कदाळा ಎಂಟು जाले ते आंदी म्हाका पार्लर वचोचें म्हजी फ्रेंड्सां उडल तर वयर वयर कॉल करन आसात हांव वेता भायर सरता हांव कोण येडा इसरचे तुका भितर वचोन पियोंक जायना गी वचोन कान घेवन पिये ड्युटी बैसरतना तुमचे किदळाय मुग्दोल्ले म्हणा किरी पिरी एक बरें करणं बैरोस ड्युटी वचचेर बरी ना हांगा ताका तूं सांगिल्लें तुज्या आवयक व्हर आश्रमा घाल म्हणून म्हाका जायना पळोवंक सदांय सकाळीं उठोन इतलें गलीज करता वय सिल्विया हांवें उलयलां ते काल वचून उलोवन येतना 2 म्हयने सो टायम विसारला तांणी राव इतलीं वर्सां आमी पळयलां खंय गी आनी एक 2 म्हयने आमकां पळोवंक जायशें ना गी जाता तितले बेगीन वेवस्था कर म्हाका जायना तिका पळोवंक जायत हांव जाता तितलें गी हांव पळोवन येता म्हाका आश्रमाक घालूं नाका पुता हांव तुजे पांय धरता पुता म्हाका आश्रमाक घालूं नाका पुता हांव तुजे पांय धरता पुता सिल्विया काय तू येशील करताय हांवें तुका सांगलें न्ही 2 म्हयने राव म्हणून हांवें तू मायक ओपन केलें तुवें ये माय ये दादा तांचे कदाला असलेत दादा तांचे असलेत दादा काले बता दादा म्हाका पार्लर कसो आसा दादा वचोंक गे बता वय दादा आतां काले जाय बता तुका म्हाका इल्ले पयशे दिताय गे दादा पयशे कितले जाय बता तूं तुका कितले दिता हांव तितले काण घेता दादा ओके जायत बता दर काणगे आनी जगरू जाय दादा बाय दादा मम्मी बाय दादा दादा काले रे म्हाका पयशे जाय आले दादा तुकाय काले पयशे रे म्हाका फ्रेंड्स आवट पार्टी कोसोंका पार्टीक गी वय दर ये येतना आनी दुसऱ्यांच्या गाडयेर वचो नाका ते स्टार आसा ते घेवन वचू नसतो म्हणी रेडी जाला गी ना हांवें आज कांय करूं ना हांवें झोमॅटोन ऑर्डर केलां येता वेट कर मागीर खावन वच झोमॅटो गी टोमॅटो गी झोमॅटोचे आयिल्ले मागीर तुमचो खावन बस म्हाका पयलें तो ड्युटी वचूंक लेट जाला आतां वय दिसना किशोरी दिसना येदोळ फावो जाल्ले कितें लेट जालो गी खंय गेलो आयलो किशोरा कितें लेट जालो धन्या इंत्रा मागिल्लें आस्पत्रेक आपूण व्हरून घाल्लें तशें जाल्ल्यान लेट जालें तुजे इंत्रामू वाडो ते ये म्हणून केदाळे तुजे सुकल्ले म्हणना केदाळे पळयतना लेट खामा येतना तशें न्ही धन्य किशोरा हांव तुका सांगता तुजे दिसलें न्ही म्हाका 100 आनी म्हजे खामाचे आसात जाल्यार हांव तुका आज खामातान काडटलो कित्याक तुजे केदाळे ये सुकले म्हणना पिडा ते ये ताका हांगा ते वचचे बुडोरू तशें आयल्याक आज एक दीस काम कर आनी तुका फाल्यां तो काम मेळचें ना तशें न्ही धन्या गुरकारान सांगिल्ल्या खातीर हांवें गेल्लो तशी न्ही
आयल्याक आज तुका हांव खाम दितलो फाल्यां तुजी गरज म्हाका आसची ना या आतां आमी कामाक या जायत बक्षीस या आज एक जायत या आतां जावन ताका नातले पयशांच्या अहमान बरोवन शेजाऱ्यांक वाड्यागारांक गरजेवंतांक लेखिना जालो दीस वेता वेता नश्टांच्या हांतर पावलो ताच्या दुवेन वेगवेगळे रितीन दूड उबाडकलो तर पूत ताच्या इश्टा सांगाता मजा मारतालो पाटलावदार जावन पिडेस जालो भुरग्यांक बरी देख दिवच्यान विजय आनी सिल्वे सलवले आनी सगळें कुटुंब पिड्ड्यार जालें आनी विजयक मुखार कितें करचें म्हूण नेना जालो गुरकरामा हांव इशीन पासार जावन आहलो तशें तुमच्या घरा एक भेट दिवन या म्हणून आयिल्लो ते आमी वाड्या समितीचे पर समुदाय दिसाण तशें आमी तयार एक मिटींग करनासल्या आं सकट वाड्याच्या अंगात आहात वय वय आमी सकट आमी वाड्याच्या समितीच्या अंगात आसा तूं कितें इशीन आयलय हांव अशेंच भेट दिवंक आयलो इंत्राम कसो आगी सारया म्हणून आयिल्लो हां इंत्रामा पोर हांवें हॉस्पिटलांत एडमीट केलें न्हय ताच्या उपरांत ट्रिटमेंटा उपरांत तो हुशार जालो आतां काल डिस्चार्ज जालें ताका हांव सकाळीं ताका पळोवन आयलो वय गे वय वय आं बरें जावन दी वाडे जमत एक इल्लेशे आसात न्हय तशें इल्ले एक ल्हानशे एक विशय सांगेत गे तुमगेर काले विशय तो आमचो म्हजो धनी विजय आसा न्हय वय तो बिझनेसान पुरा लॉस जाला वय गे तो मस्त पयशेवालो आसलो तुजे मस्त पयशे आसले मागीर तो आमच्या पंचाकी नातुरलो न्हय तो वय 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 आतां ताजो पुताकी सयत हुशार ना ताका खर्चोंक सयत पयशे नात तशें जाल्ल्यान इल्लेशे कुमोक मेळटा गी म्हणून हांव विचारूंक आयिल्लो सर वाड्या घरा तशें गे तो गे ताका काल्याक आमी कुमक करची तो व्हडलो मनीस तो वाड्या जमतीक काय येना आनी तो ताचे बिजनेस पयशेवाली म्हणून तो हंगारान उलयता ताका आमचे तान आमी दिवचे नाका म्हणून तुजी अभिप्राय म्हजी अभिप्राय वय वय तो वाड्यांदी प्रिगजांदी कोणाक असं गरज नासते बरी पळोवचे बरी आसा मेलवी तुवें तशेंच म्हणटाय पूण आमी वाड्या समितीचे जावन या वाड्या एका वाड्याचे जावन एकलो येना म्हूण सांगून आमी पळोवंक जायना न्हय ताका आमी कुमक करीचे न्हय कितें म्हणटाय लॅन्सी ताका आमी वाड्या घरा सकट सांगाता मेळोन इल्ली दुडवाची कुमक करया गे वय म्हाकाय तशेंच भोगता ताका भुरग्यां हुशार ना म्हळ्यार कितें म्हणी ताका जाय पडत न्हय त्या विशयान आमी पळोवया जायते या या आमी जायत आमी या जायत आमी विजय कर या विजय विजय गुरुकारामा कितें इच्छिन आयल्यात तुमी आमी तुज्या कुटुंबाची भेट करूंक आयल्या विजय विजय खाले गुरुकारामा भेट मुझेडे आतां दिवंक कसलेंच ना गुरुकारामा ना विजय आमी तुजे लागीं कितें विचारूंक येवना आमी तुमच्या कुटुंबाची भेट करया म्हणून आयल्या खाले भेट गुरुकारामा मुझेडे आसतना एक इल्लोसे सहकार म्हज्या वाड्या घरांत दिवना आतां हांवें कशें तुमचे मुखार तोंड दाखयचें गुरुकारामा तुवें आमच्या वाड्यांत आसून तुवें कितें केलां वा कितें करूं नाय म्हणलें तें लेखा येना विजय आमकां किशोरान सांगलें तुज्या कुटुंबाची परिस्थिती अशी अशी जाल्या पूत पिडेंत आसा म्हणली खबर दिली आनी ह्या मागीर आमी कितें म्हणी तुका कुमक करीचें म्हणल्या उद्देशान आमी आयल्या किशोरा किशोरा म्हाका बक्षी किशोरा तूं एक दीस त्या एका गरजेक पावतना खामाक येतना लेट जातना हांवें तुका खामाक हाड गेलो किशोर जाल्यार त्या गरजेच्या वस्त्रां हांव हांगा बसून आसा किशोरा म्हाका बक्षी किशोरा बक्षी ना भिये नाका आमी वाड्या घरा आसा आमी कुटुंबाची बरी आमी पळोवन आसा तुका आमी कुमो करनासा भिये नाका गुरुकारामा म्हाका बक्षी गुरुकारामा आनी हांव म्हजें घर
तुमचे सांगता मेळोवन कोणी कश्टांत आसतना तांकां आमी संपूर्ण सहकार आनी वाड्याकारांक दिता म्हणून हांव तुमकां सांगता गुरखरामा म्हाका बक्षी गुरखरामा म्हाका बक्षी दर विजय हे तुज्या कुटुंबाच्या गरजे काही म्हणे पावतले समाधान कर काणगे देव बरें करूं गुरकारांबा तुमची दोशी थोडूंक तांकाणा म्हणून ह्या रुखा मुळांत येवन न्हिदलो हांगा आयले मग तुमचें फाटलां म्हूण तुमकां इस्कलाक रजा मेळोवंक ती म्हाका दोसूंगी समाज जालें काणी सांगा नंतर जाल्यार तुमी म्हाका सोडिनात इतले दीस म्हणसर तुमकां काणी सांगून सायलो पूण आज काणी सांगना बगार ही पृथ्वी कशी जाली हे पृथ्वीचेर तुमी ओड जाल्या उपरांत कितें पुरो आणा उता जातात आनी पृथ्वीर जावच्या आणाचारा विशयी सांगता आयका देवान आरंभाक आकाश आनी पृथ्वी रचली पयलो दीस दुसरो दीस तिसरो दीस अशें 6 दिसांनी पृथ्वीची नेटवणी केली आनी तांतू सूर्यो चंद्र नखेत्रां रूख झाडां मनजाती आनी सर जिवी रचली मनशा जिवी रचले आनी मनीस ह्या पृथ्वीची सोबाय पळोवन आपल्या रचणाराक दिन वासूंक लागलो पहिले फावटी आमकां गिफ्ट पळयले बरी मस्त खुशी जाता कितें खुशी जाय वाव अमेझिंग वंडरफुल वय पुता तुमकां इतली खुशी जाता ना म्हाकाय तें पिंतूर म्हज्या दोळ्या मुखार दिसता पळया तुमकां हांवें तें दाखयता
असलेली प्रकृती इतली सोबीत असली तरी मनशाच्या सुखीवर आपणाचेर शिराप घेऊन काण गेलो. हा वय टॅप्पल केल्ले म्हणताय ने बा. या पुलू बारी चुरुक साहेब तू वय वय ते आड वरलेले पोळ गेल्या प्रांते मुणीस तुझे बरी चुरूक आणि बुदवंत जालो. बरें असलें सगळे मनशाक माराक जावं पडलें. खुणी जुलूम अत्याचार सटले. अशें मनीस स्वार्थान जियेतना नोये म्हणलो एकलो मनीस देवाक दिश्टी पडलो आनी ताका एक तारू रोसूक आज्ञा दिली. हा बुता तारू तें व्हडलें आसता उदका वयल्यान वता. शिप शिप बोट बोट. तेंत तें तारू ताचे सगळे लांबाई रुंदाई आनी सगळें योजन देवान नोयेक दिलें आनी संवसारांतलें पयलें तारू रचलें नोयेन. आनी तें कितलें व्हड आसलें म्हळ्यार सुमार 30 फूट उबाराय आसली आनी सोबार कूड आंदांत आसली. कित्याक बा? बरें सवाल पुता. मनीस स्वार्थान आनी मानसतापान जियेतना देवाक हें पळोवन बरें दिसलें ना. पुरो नाच करया म्हूण योजन घालें. उडास आयलो बा. काल पाद्रापान शर्मा वेळार ते कालेंगी फुटबॉल पुर्तुगल. फुटबॉल न्हय पुता बुर्तुगोलू त्या तारवांत देवान नोयेक फरमायले बरी सर जिवीची जोडी आसली आनी त्या तारवा भितर आसल्यांक कितेंच जायना पूण भायर आसलें पुरा नाश जाता. तो बुर्तुगोलू तितलो विरंकूळ म्हळ्यार 40 दीस 40 राती कळनासतना वारें वादळ सवय पावस येता आनी उदक बुडटा. दोंगरू पर्वत पुरा बुडटा. सत्यानाश जाता. हें हांवें काणी सांगची न्हय पुता. बायबलांत उत्पत्ती ग्रंथांत तुमकां वाचूंक मेळटा. हें नीज घडिल्लें घडीत सुमार 150 दीस म्हणजे 6 म्हयने उदक जिरोंक उत्तुना. दीस वेता 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 धरण सुकी जाली. परत मनशाच्या कठीण परिश्रमांत 5वी धरती पुनर्स्थापीत जाली. त्या दाळा देवान एक बसवणी केली आनी मुखार असलें कर्कदान्न पृथ्वीचो नाश करचो ना म्हणून. ये माय तशें पुरा जाल्लें गे. ते दाडा तशें जाल्लें पूण प्रस्तुत कळ्यार काय उणें ना ने बा. सारकें सांगलें पुता. मनीस आदीं तावन सुखी करणच आयला. आतां करणच आसा. सैतान नाडूनच आसा. पृथ्वी वयर आमचें नडतें कशें आसा. आमची जबाबदारी कितें हाचे विशीं कोणी नेना. मनीस स्वार्थान बरोवन गेला. आपल्या फायद्याक आसली प्रकृती पयशांच्या अभ्यासाक नाश करनासा. असो परिणाम मनशाचेर पडतलोच. आनी एक बुर्तुगल. हा न्हय 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 बगार त्यात सरपाचो. जे कितें आमी पृथ्वीक बरें करता पृथ्वी आमकां दोश वंट्यान फाटीं दिता. जे कितें वायट करता असो परिणाम भिरंकूळ आसतलो. हें स्वाभावीक. प्रस्तुत काळार कितें घडटा हाचे विशीं एक नदर घालया.
मनशाच्या अन्यायाक पृथ्वी सोड नास जाता वेळागळाक पावस येना तर बाप रयत कितें करतलो तो कंगाल जाता करोडो लोकांचे पोटाचे भूक तमसो कितलेशे रयत आज जीवघात कर मरण पावतात हाका कारण कोण एका कुशीन आमीच कारण आमच्या स्वार्थाक लागून असलेले रान कातरून अभिवृद्धीची वाट धरना साव 5व्या रंगान सोपचे दट्ट रान पावसाचो मित्र नाही घे सारखे सांगले या बातवे रान कातरून मनशाच्या पोपसाक जावचे ते आम्लजनक आसा पळय ते काल जाला आमच्या वाहनाच्या आणि कारखान्याच्या धुवाक विकाळ झाला आणि विकाळ वारे सेवलेलो मनीस तो पिडेन पडता अशे देवान रचलेली पर्जा आता बाचेवाची वाट पळोवन आसा आणि आळे रान म्हण जाती रानांत खाण मेळनासतना हळल्यांनी भोंवतात मनीस कितले दावंडोक प्रयत्न केले जाल्यार बियान मनशाच्या आंगार पडतात आणि हळ्ळेचेर आनी पुरा ते राज करूंक प्रयत्न करतात नैसर्गिक सोबायणे भरलेले पृथ्वी सो नास जाता 5व्या रंगान सोबची आवय विद्रूप जाल्या विनाशिकारी सगत बळवंत जावन संसार ताचो गुलाम जाला अशे सगळो संसार नाश करूंक प्रयत्न करते आसा मनशा उठ न्हिदेंतलो तुजी जबाबदारी समजून घे प्रकृती सुकणी जावजा रूख जडा मन जातीक हर एक हांता राखून वर जडा लावन तांचो पोस करण ही प्रकृती 5व्या रंगान सोबाय
प्रकृती मातेसो आणि तुका रसलेला रसणार असो ऋण करो फारी करो गो वो अपूर्व अवकाश ना तर जाले तू खंडित नाश जातोले तुझ्यात स्वार्थाक तू बली जातोले सतराय वय पुता तुम्ही घरा वचून जडा लावून तसं पोस करा आणि तुमच्या इष्टांकी सांगा पृथ्वी आमचे दायज म्हणून जायत खंडित ओहो आता उडास येयलो फाल्यां आमकां कॉम्पिटिशन आसा इस्कॉलांत तुवें सांगलें आमकां मोस्तूप करा पडलें आबा घरा वचून मम्मी रे बरोवन दिवं सांगता कळ्ळें पुता कॉम्पिटिशन गे परिसर आमचे रक्षण म्हणल्या विशयान प्राभान बरोवंक आसा आबा ड्रॉइंग आसा आबा जायत पुता वचून या परिसर संरक्षण विशयांत प्रबंध स्पर्ध दोगय तांकां स्पर्धो भुरग्यांक तयार करून दिवचें वडिलांनी वय आबा लिम सांगलेंत तांकां माने केला आसा मागीर काले ते मस्त काम दितात तांकां ताच्या बदलाक परिसर संरक्षण कशें करचें उदकाचो उपयोग आमकां खंय गरज पळय या प्लास्टिकाचो उपयोग खंय त्या विशयांत तांकां एसायनमेंटांनी दिलें जाल्यार ताचे विशीं इल्लें चिंतात तें बरें न्ही सांगलें सारकें सांगलें तुवें मास्टर परिसर संरक्षण संबंदीत विशयी भुरग्यांक शिकोवंक टिचरींक उडास येवंक केदाळा कोणा मोसाळार मात्र न्ही ते एक गम्मत आसा विशय वनमोस आयले म्हणटना टिचरांक कितलें टेन्शन तांकां कॉम्पिटिशन करीचें आनी ताचे वरवीं वडिलांक प्रबंध बरोवन दी भाशण बरोवन दी चित्रां करून दी मागीर पेरंट्सांनी वडिलांनी काले बरयलें पळय तेन्ना इस्कालाक वचून मंडन करतात आनी जिखल्यांक इनाम जावन तट्टे लोटे बोशी तोपली आनी रजा मेळ्ळ्या उपरांत काले जालें आनी हें बरयलें प्रबंध भाशण पुरा कसऱ्या गेलें वनमहोत्सव संपलें काडू बेळिसी नाडू उळिसी असली घोशणा भुरग्यांच्या पाठ्या मुखार दवरल्यांत विचित्र कितें गे म्हळ्यार रूख कातरचें कोणें आमी सगळ्या वडिलांनी आनी घोशणा कोणाक भुरग्यांक मात्र आमी हर एक वर्सा वनमहोत्सव करता सबार संघ संस्थे हर एक सगळ्या संवसारार करतात झाडां लायतात मात्र मागीर तसो पोस करतात गी ताचे विशयान कोणी चिंतलां गी तें गरजेचें न्ही तें केलें जाल्यार बरें न्ही तशें केल्लें तर आज पृथ्वी 5 रंगाना हालोवन दोलोवन आसती कोणना देखून तूं पूण आमी एक काम करयत आबा आमच्या घरांत आहा पळय हर एका भुरग्याक एक जड दिवन ते लावन आनी त्या जडाचो महत्व तांकां समजोवन ताका उदक घालन पोशण करण व्हड जावंक तांकां शिकयलें जाल्यार भुरग्यांक ताचे वयर अभिरूच येता आनी परिसरा संरक्षणा विशयांत तांकां एक मुखार एक संदर्भ मेळटा सिरी मोळके अल्ली म्हणले बरी आतांच्या पिळगेक ल्हान ताणून तूं परिसरा विशीं सांगची गरज आसा पयलें इस्कालांत पुरो गादी सांगतल्यो कितले कितले घरा गेल्यार आसा वडिलांचें शीक पुता शीक शीक पुता शीक ಎಂತ जालें परिसरा भितर सांगोंक उलोवंक वेळ जाल्यार खंय मेळटा सांग कितें करचें आबा पूण आनी मुखार पुनी आसा न्ही आमी सर्वांनी परिसर संरक्षणा विशीं समजणी घेवन संगता मेळोवन झाडां लावन प्रकृतीची नितळाय करण आमचे परिसर आमची प्रकृती आनी आमची जबाबदारी म्हणलो संदेश घेवन मुखार गेल्यार मात्र मुखल्या पिळगेक बरो संवसार मेळोवंक सादी जाता आमी सांगता सगळ्यां सांगता मेळोवन तें काम करया न्ही गे खंडीत खंडीत आबा देव बरें करूं
रवा एक ग्रुप फोटो